Retirekaila tumbas maistan पहिल्यान पहिले हांव देव बरी सकाळ मागता पावसाळ्यारे पयस तुम्ही हांगासर आयला आनी प्रत्येक जावन येता आसतना तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही आंबोवन हाडला कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांची इस्कल सोमारात हांव सुरू जाता नवे शैक्षणीक वर्स ती सुरू करता आसतना तुम्ही हांगासर आतां म्हणला देवाची कृपा मागून तांकां देवान बरी शिकूंक बरी मोत दिवं तितले मातमी आमची भुरगीं प्रायेन वाडटा आसतना शोभनांनी वाडोवन देवाक आनी मनशाक मानवल्ली जावन आपल्या वडिलांक घाल जावन सुरो देव तांकां जेजू तांकां बेसांव दिवली म्हणल्यार भगवशान हांगासर तुमी तांकां आपोवन हाडला मोगाचो तुमच्या काळजांत तुमचे मागणी घेवन तुमचे विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात बावडटान आयल्यान जेजून ते तळाय खाली हातांनी फाटीं लावना पोस तुज्या बावडटान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सगळें दिलें तशेंच मोगाच्या भाऊ भगिनीनो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या संदेचेर तुमच्या भुरग्यांचेर जेजू आपल्या आशिर्वाद करतलो आनी हांगासर ह्या पूर्ण शेतान फाटीं घेता आसतना तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी फाटीं घेतल्यात रेतीरेक आयल्या तुमकां सुमेस्तान हांव स्वागत म्हणटा सांगात ही रेतीर सोलोन बरोवन आमच्या मदें आसात मला देखभाल रोमन पिंटो अशें तरी ते आयल्यात शिवमोगांत आयल्यात पावस जाल्यार वेगळी हांगासर ते आयल्यात केदार हांगासर येतात मोगान येतात आनी रेतीर सोलोन म्हणटात देवाचें उतर आमकां म्हणून सांगतात तांकांय तुमच्या सुमेस्ताच्या नांनी हांव स्वागत म्हणटा हांगासर जॉन आसा ते फेरार गांवांत येतात हर एका सोनवारा येवन अर्घ होगळाक सोलोन व्हरतात एका गांवांत आमकां मानव उमो करतात तांकां हांव स्वागत म्हणटा सांगातात हांगासर डिवायन वॉर्डाचे आसात रेतीर टेलिकास्ट करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा मोगाचो तुमकां बरें वागता देव बरें करूं. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Obrigado, nosso Senhor Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. स्तुती महिमा आमच्या कामाच्या मध्ये थोडं वेळ कर एक 4 घंटे सोम्याच्या पायांतळा येऊन सोम्याची मुद्रांनी आणून या पुंतळाक आम्ही येऊन पावल्या आज हर एका संगतींत आम्ही वेळ करशिता पण काही आमकां बेजाराई येना वैगिनी काजाराक गेल्यार 4 घंटे बसल्यार बेजार पावना एंगेजमेंट बर्थडे पार्टी गेल्यार बेजार पावना पूण आयताराच्या मिसाक येवन बसतना वाच पडून बसता आनी आमच्या मतींत एक फिक्स जालां की 45 निमिषां भितर मीस मुगदेची आनी पयले मीस दुसरे मीस आसल्यार लेगल बसता पयले मीस कोणाचें आसूं व्हडल्या बाजाराचें की नाका तो लांब करता आज दुसरे मीस धाकटो बाजाराक करता दिसता एक्की मुगतात त्या घंटे भितर ताचे मीस मुगतात म्हणटा आसतना मग आशाराव रियेकी मेजून मेजून आमी दिता देवाक देवा तावन दिताना देवा तावन काण घेताना मात्र मेजून काण घेना ती कितली लांब तिकडी आसल्यार आमच्या घरात दिता प्रेज द लॉर्ड देवाक दिताना मात्र मोठवें दिता देवा तावन विसारताना मात्र लांब विसारता आमी सांगना आमच्या घरात ते रिगाना आमकां इतलें मोठवें दी म्हणटा कशें जाल्यार आमी रिगे
क्षमापानच देव तुका दिता. तर मगाच्यान आमचे दोळे आमी रब्या दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरया. जे कितें बऱ्यांतलें बरें आसा आमी देवाक दिवंक जाय. आमच्या मदीं सबार राटावडी आसा जावं पुरो, सबार तेंचे सम आमकां दोस्तां जावं पुरो, सबार रितीनी आमी समस्यांत पडल्यार जावं पुरो, ते सगळी ह्या आल्तारीक आमी समर्पण करया. आतां आमी जेजू सांगत बसूचे हे 4 घंटे आमचे मन सोमयेन करून आमी जेजूक ताची स्तुती करून ताका रिगाम दिवंक ताच्या सांगत थोडो वेळ बसून सोमी आमकां कृपा दिवंक दी म्हणून मागया. हालेलुया 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 जीसस हालेलुया 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 सर्वदुरा संच्या देवा तुझ्या पवित्र नामाकर गानदान स्तुती महिमा देऊन सोमयांचे हर एक प्रॉब्लेम हर एक समस्या आज तुझ्या पायांतळ आमी समर्पित करणं वो थोडा वेळ तुझ्या संगता करसूंक आमकां अभिषेकान बरो आशीर्वादान बर म्हणून तुझ्या लगे मागताना सोमया तुवें आमकां बसयल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां बर म्हणून तुझ्या लगे मागता. सोमया धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या कशें ताणें संसाराचें रूप नवें केलें की आमच्या हर एकल्याचें जिवीत नवें करूंक आमकां ताच्या आशीर्वादान बरोवंक कृपेन बरोवंक आमच्या मदें तो देवोन येवं दी. सताच्या आत्म्या देवोन ये, कृपेच्या आत्म्या देवोन ये, चोर देणी दिवच्या आत्म्या देवोन ये, आमकां धैर्यान बरो आमची मोत सोमयाचेर आमी खंचोवन काण घेवन ताका स्तुती करूंक आमकां बळ दिवंक ये पवित्र आत्म्या आमच्या मदें देवोन ये म्हणून तुझ्या लागीं मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सकाळी आमी पवित्र आत्म्याच्या गिता खातीर उबी रावया आनी त्या देवाचें उतर आयकूंक पवित्र आत्म्याक लालन मागून तुमच्या बुकान पान संख्या 148 148. पवित्रात्मा रवा रवा करुणिसि ओ देवा देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವಾ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ
ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या घराण्याचे हे पवित्र येशू स्तोत्र, येशू वंदन, येशू आराधने, येशू हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवय असो. समात्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका येशू मिया. पोडकिऱ्या प्रवाद्या विशेंत सत्राई गेया. ते तुमचे विशीं बोकऱ्याच्या वेशान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागता. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो कुंटुंको मेळनांत, वा सारंट्यार अंजुरां काडूंकी मेळनांत. तेच परी अरयेक बरो रूख बरें फळ दिता, आनी पाड रूख फाड फळ दिता. बऱ्या रुखान फाड फळ दिवचें बरी ना, आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हरयेक रूख कातरून उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया. Praise the Lord. थंड आसात गी? हां? कितें? पावस आयलो न्ही? वय. पोरमुसोर पुरा उबेंत आल्ले आमी. आतां थंड जालें. पोरमुसोर सांगतलें हांव एक पावस येना गे म्हणून. आतां कालतावन थोड्यांनी सांगूंक सुरू केलें. आतांत सुरू जालो गी पावस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मनशाक कशें सामा करचें म्हणून देव चिंता कोणना. पावस येवना म्हणून सगळ्यांनी आत वयर घालून मागणें केलें. देवान पावस दिलो. सुटनासतना 4-5 दीस पावस येताना आतां लांकूड जावना आनी की खोलयार रावना. पावस सुरू जालो गी म्हणून एक 4 दीस रावलो जाल्यार पुरो आहलो. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुजें जिवीत 3 संगतीचेर बांदून हाडलां. त्यो 3 संगती जावन आसात. एक आमचो जल्मल्यात वैगी न्ही तुमी. हां, एक आमचो जल्म आनी एक आमचें मॉर्न. जल्मल्लो एकले आनी मरोज न्ही. वय मॉर्न. ताचे मदगत आसा आमचें जिवीत. त्या देखून मोगाशेनो
आमचो जल्म आमकां निर्धार करूंक जायना जालाय हा तोट्टामुंत जल्म जे केलराईत जल्म जे उडपीत जल्म जे म्हणून काही ना 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 तें देवाच्या हातांत मॉर्न तेंय तुज्या हातांत ना तूं कोलें डायट कर कोलें कर तकली सकल पांय वयर कर कोलें तें योगासना कर कोलें कर जानेवारीन ना जाल्यार डिसेंबरांत मोरतायच गॅरंटी पूण ताचे मोदगात येवचें आमचें जिवीत आसा न्ही तें आमी बऱ्या रितीन जियेल्यार तातूंत आमचें जिवीत आटापून आसा आमचें जिवीत आमी कशें जियेता ताचेर आमची जिणी आटापून आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर मनशाक मोल येवचें ताच्या जल्मा वरवीं न्ही ताच्या मरणा वरवीं न्ही बगार ताच्या जिविता वरवीं तुजें जिवीत तूं ह्या संवसारार कशें जियेलोय तर मोगाचें न्हू आमचें जिवीत एक खाली बोटली बरी खंय म्हजें आनी तुजें जिवीत आसा पळय खाली बोटली बरी तातूंत कितें भरताय तें मोल तुका मेळटा खाली 1 लिटराची बोटल काडून घेया तातूंत उदक भरल्यार तुजें मोल कितलें 20 रुपये पळय की न्ही 1 लिटर उदकाचें मोल 20 रुपये त्या एका बोटली भितर तुवें उदक भरल्यार तुजें मोल 20 रुपये दूद भरल्यार 40 रुपये पळय की न्ही हां पळया मोल चडलें उदकाच्या बदलाक दूद तुवें तातूंत भरलें जाल्यार तुजें मोल 40 रुपये त्यात 1 लिटराच्या बोटलींत ज्यूस भरलोय जाल्यार कोबाचो ज्यूस 50 रुपये 60 रुपये पळय की आनी त्यात उदकाच्या 1 लिटर बोटलींत तूप भरल्यार 300 रुपये 400 रुपये आसात पळय की न्ही कितें भरून काण घेताय तुज्या जिवितांत वायट भरताय गी तुजें मोल तूं निर्धार करताय बरें भरताय गी तुजें जिवीत तुज्याच हातांत आसा तर तुजें जिवीत ह्या संवसारांत खंयच्या रितीन तूं जियेताय बरो रूख बरें फळ दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी कितें बरीच जायी म्हणलें आतां आमी ध्यान करूंक येता 7 बंगराळी उतरां पवित्र पुस्तकांत विंसल्लीं 7 बंगराळी उतरां पयलो उपादेश देवान कोणाक दिलो पयलो उपादेश देवान कोणाक दिलो तुमच्या मोतीन येवंक पुरो मैजेक म्हणून मैजेक न्हय आदांक आनी येवेक देवान पयलो उपादेश दिल्लो आदांक आनी येवेक तांकां कितें सांगलें पयलो उपादेश खंयचो देवान दिल्लो त्या रुखाचें फळ खायनाकात देवान दिल्लो पयलो उपादेश तो त्या रुखाचें फळ खायनाकात पूण आदावन आनी येवेन तो उपादेश पाळ्ळो गी ना आदावन आनी येवेन तो उपादेश पाळूंक ना बगार भुरग्यांक जल्म दिवच्या पयलें आदावन आनी येवेन पातकाक जल्म दिलो देवाचें उतर आयकनासतना पयलें तांणी पातकाक जल्म दिलो उपरांत भुरग्यांक जल्म दिलो
पूण देवाचो मोग मनशाचेर उणो जावंक ना. परत्यान देवान मोइजेक 10 उपादेश दिले. कित्याक म्हज्या भुरग्यांनी सारक्या वाटेन आसय, बरें फळ दिवंक जाय म्हणल्या एका इराद्यान देवान ते 10 उपादेश दिले. पूण इस्रायल परजेनी आमी देवाचे उपादेश आमच्या जिणयेंत पाळूंक नेगारले. देवाचो संबंध आमी तुटयलो. त्या खातीर देव कीर्तन 50 वाक्य 17 आमकां सांगता, तुमी म्हजें उतर तिरस्कार केला. देव शीण उसारता, म्हजें उतर तुमी तिरस्कार केला तुमचे जिणयेंत. मात्र जेरेमियाचो बूक 6 अध्याय 10व्या वळींत सोमी परत्यान म्हणटा, हांव कोणा कडेन उलोवं, तांचे कान आयकतेनांत, म्हज्या उतराक ती कान दितेनांत, हांव कोणा कडेन उलोवं. तांणी प्रवादाचें उतरी आयकोंक ना. जकार्याचो बूक 7वो अध्याय 12वी वळ. अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां सगळ्यांक साल्वार करचे खातीर जेजो परत्यान मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी तो आमचे कडेन आमचे बरींच उलयलो. ताणें उलयल्ल्या त्या उतरांत हांव विंचून 7 भांगराळी उतरां तुमचे मुखार हांव दवरतां. ही उतरां आमच्या जिणयेंत आमी बरयल्ल्या वेळार खंडीत जावन बरें फळ दिवंक आमी सकतेल्या. तर खंयचीं तीं 7 भांगराळी उतरां? पयलें उतर जावन आसा माथेवाचो वांचेल 7वो अध्याय 12वी वळ. लोकांनी तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात गी, तेंच तुमी तांकां करा. पयलें भांगराळें उतार जावन आसा मोगाचेनो, लोकांनी तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात पळया, तेंच काम तुमी तांकां करा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सबारपटी हें उतरां आमी आयकल्यांत आमचे दोळे उगडचें उतर हें. लोकांनी तुका कितें करी जाय म्हूण तुका भोगता गी, तेंच तूं पयलें कर. सबारपटी आमकां आशा आसता, लोकांनी म्हाका बरें उलय जाय, लोकांनी म्हजे विशयेंत बरें उसारी जाय, लोकांनी म्हाका दी जाय. तर तूं बरें उलयताय, बरेंच तुका आयकूंक मेळटलें. तूं साडयो उलयताय, साडयो तूं तुज्या कानांत पडटल्यो. कित्याक म्हळ्यार आमी मार्केटेक गेल्यार आमकां कितें बरें लागता पळय तें मात्र दोळ्यांक दिसता. वय गी न्ही? वय. तुमी कितें खाण घेवंक येतात पळय तें मात्र तुमकां दिसता, दुसऱ्यांक कांय दिसताय. आतां घरा येवन विचारतात, खारें तें हाडलें गो ती सांतेंत, कोणाक गोत? हांवें पळयल्यार, हांवें टोमॅटो मात्र पळय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तें आमकां दिसना, आमकां बरें लागनातलें आमकां दिसना. तशेंच हेरांनी तुका कितें करी जाय म्हणून भोगता पळया, तुवें तें पयलें केल्यार तुकाय बरेंच मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमी बरें करूंक वचना, तांतू कालें पाडागे म्हण पळयता. आतां सुमार जाणां सांगतात, आमच्या चेरक्याक एक बरी सैरीक पळया मामा म्हणून. मामान पातयेवन एक चेडवाक दाखयलें. ताणें हात घाल्लो पळयलां तें चेडूं अशें म्हणून. ना न्ही, बरें जाल्यार आमचो चेरको बरो पुरो सांबाळून व्हरता. पाड जाल्यार
सैरी केल्लो मामा पळय ताका गोत्ताल्लें पयलेंत वचोन वचोन त्या चेडवाक आमच्या चरख्याक बांदले पळय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका एक बरो एक जागो दी मामा दाखोवन. आले रे थंय बरो आसा रे. ताणें आतां घालून पळयलें थंय उदक आसा गे फातर आसा गे कालें म्हणून. जागो भायल्यान बरो दिसलो. हाणें वचोन बोरवेल घालें पट्ट पळय वचोन वचोन उदक नातलो जागो म्हाका दाखयलो न्ही ताणें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हणटना मोगाचेनो आमी उणेपण तो पळोवंक गेल्यार बरें आमकां दिसना. कित्याक बरें तुजें तावन पयलें येवंक जाय. त्या देखून लोकांनी तुका कितें करीत जाय म्हणून तूं चिंताय गी तें म्हाका तुमी पयलें तें करा. त्या खातीर तूं मोगाचेनो देवान सांगलां पळय ह्या ल्हानांतल्या ल्हानाक तुमी कितें केलें गी तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हणटा आसतना आमचो संबंद जावंक पुरो देवा आनी आमचो मदलो संबंद, शेजारा आनी आमचो मदलो संबंद आमी कितें करता ताचेर होंदोन आसा. आमी दुसऱ्यान तावन आशेवचें नाका. पयलें आमी तांकां करया. आपापींत ते बदलावण जावन बरें करूंक ते शिकतले. त्या देखूनच सोमी म्हणटा पळय गलातकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 15व्या वळींत तुमच्या लाडाया वरवीं तुमची लाडाई तुमी रावयनातल्यार त्या लाडायांत तुमी नास जातेल्यात. वायट तुमी करून येतात जाल्यार त्या वायटा वरवीं तुमी नास जातेल्यात. त्या देखून सोमी देव पयल्या भांगराळ्या उतरांत आमकां सांगता बरें करूंक, बरें करूंक. दुसरें भांगराळें उतर सोमयान आमचे मुखार आज दवरचें जाकोबाचें पत्र 2 अध्याय 13वी वळ, मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 7वी वळ. कोण दया दाखयता ताका दया मेळटा. दया दाखयतल्याक दया मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुम्ही दया दाखयल्यार देवाची दया तुमकां मेळटली. आमी हेरांतावन दया अपेक्षिता. एक घर केदाळ जाता. तुम्ही बांदलें एक घर केदाळ जाता. सबार जाणां मोगाचेनो आज व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदून ती दाखयतात. 4 बेडरूमां आसात गो आमच्या घरां. ताका घर म्हणनात, लॉड्ज म्हणटात. 4 बेडरूमां 5 बेडरूमां बांदल्यांत व्हडलें घर बांदलां. लॉड्ज. दुसरें कांय थंय ना. आमचें ओपन किचन काल करता तें पुरो दिसच. ओपन किचन. हॉटेल, हॉटेल घर न्ही तें. ओपन किचन. हॉटेलांत ती ओपनच आसता. आमगेर 4 कारांत. एक डॅडीचें, एक मम्मीचें, एक डॅरेनाचें आनी एक डेझीचें. गॅरेज, गॅरेज, गॅरेजीन ती कारां रावतात. हे बेजिना पळय हांगाचें न्ही, अमेरिकाचें. हे शोकेसीन ती बोटली आसात पळय ती एक अबुधाबीची, एक कुवेटाची, एक कॅनडाची, एक हांगाची. हे फुलां पळय इस्रायलांतावन हाडलें. म्युजियम, म्युजियम. आमचे पेटे पळयल्या ते 4
हे जर्मन शेपर्ड आणि एक हें कालें झू. तुमचे घर घर केदाळा जावनशे 4 बेडरूम असल्यार घर जायना ते लॉड्ज जाता. कार 4 कारां तुमच्या घरा मुखार रावल्यार ती गॅरेज जाता. असले पुरा वस्तू घरा भितर अन्न दवरल्यार ते एक म्युझियम जाता. पर्शियन कॅट किचनांत, पॅरेट हॉलांत, पेटे बेडरूमांत, झू. तुझें घर घर केदाळा जाता म्हळ्यार थंय दया आसल्या वेळार मात्र. घरांत वस्ती करच्या मनशा मदें केदाळा दया आसा तें घर जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दया आमी दाखय जाय. कित्याक म्हळ्यार प्रकृतीत आमकां दयाळाई शिकयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी घरा मुखार लायिल्ल्या माडाक खालें घालतात, कुसुरलें सारें घालतात, तुमचें वस्तूर दवरलें उदक सोडटात, नाणयेचें उदक ताका सोडटात. पूण तें फळ दितना नाणयेचें उदक तुमकां दिता गी ना. टेस्टी बोंडो तुमच्या हाताक दिता. तुमी बसयल्ल्या गोरवाक तुमी खावन उडयल्लें ताळ्ळें तें आमटेल्लें तें पुरो दितात. तुमकां आमटेल्लें दूद दिता गे तें ना. तर प्रकृतीत आमकां दया दाखयत आसतना मनीस जाल्ले आमी परिपूर्ण जावंक जाय. कशें सर्गेचो बाप परिपूर्ण गे तशें तुमी परिपूर्ण जाया. एकामेकाक दया दाखया. मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 7वी वळ. तुमी दया दाखोवचे व्यक्ती जावंक जाय. पूण मगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाची कृपा, देवाचे आशिर्वाद केदाळास आमकां मोस करिना. दया मोस करिना. खंयच्या व्यक्ती थंय दयाळाय आसा गी तो व्यक्ती मोस करूंक वचना. सुमार एक 6 म्हयन्या आदीं एक एंगेजमेंट जालें. 6 म्हयन्या आदीं येळेन एंगेजमेंट केलें. म्हाका इन्विटेशन आसलें, रितीर आसलें निमती एंगेजमेंटाक वचोंक जावना. एंगेजमेंट जावन 1 म्हयन्या भितर घुसू 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 खबर. चेडवाक चेरको लायकना खंय, सोडटा खंय, सोडटा खंय, सोडटा खंय म्हूण. आजच्यान चान्स सोडटा कित्याक म्हळ्यार चेरक्याक काम ना म्हणून. चेरक्याक काम ना. कालें लाख गिया चेरक्याचें गोत्तू ना. कुवेटांत 3 लाखांचे सांबाळांचें काम मेळ्ळें. सडन चेडवातावन मॅसेज, तुनसू म्हजो राय, तुका सोडून हांव जियेना. तेंत 1 म्हयन्या पयलें तुका हांव सोडता. आतां तुनसू म्हजो राय, तुनसू म्हजें सगळें जिवीत. कित्याक 3 लाखांचें काम मेळ्ळां तुका. दयाळायेंत वंचन ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देवाची दया शाश्वत जावन आसा. त्या खातीरच देव म्हणटा दयाळया शिवाय दुसरें बलिदान ना. दयाळया शिवाय दुसरें बलिदान ना. मातेवाचो वांजेल अध्याय 9 वळ 13. दया दाखयतल्याक दया मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. दया दाखयतल्याक दया आज ना जाल्यार फाल्यां
ती तुका मेळटली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाचें तिसरें भांगराळें उतर देवान आज आमकां दिवचें. मातेवाचो वांचेल 7वो अध्याय पयली वळ. जडती करिनाका, तुजी जडती जावची ना. जडती करिनाका, तुजी जडती जावची ना. आज मनशाक लागली व्हडली पिडा म्हळ्यार कोरोना न्हय, कॅन्सर न्हय, एड्स न्हय, हेरांची जडती करची. जावंक पुरो आज फेसबूक वॉट्सॅपार त्या मनशाक तुमी पळयलांगी नांगी कॉली येवच्या एक एका ल्हान ल्हान व्हिडियोचेरच तांची जडती आमी करून सोडटा. आमी कितले भाग्य म्हणलें आमकांत गोत्तो ना. आमी खंय आसाव म्हणलें आमकांत गोत्तो ना. हेरांक बोट जोखून तांची जडती करता. तांतूं आमी एक्सपर्ट जाल्या. हेरांची चुकी आमकां कुडले दिसतात वैगिनी. कोणे म्हणी आमच्या शेजारच्या आंगणांत सासांव वास सोडल्यार सासांव सकला पडल्यार आमकां दिसता. तांणी सासांव वास सोडटना पडुरलें सासांव आमकां दिसता. पूण आमच्यात जालांत जाल्ल्या कुवाळ्याच्या वालींत जाल्लो कुवाळो आमकां दिसना. आमच्या जालांत जाल्ल्या कुवाळ्याच्या वालीन जाल्लो व्हडलो कुवाळो आमकां दिसना. ते शेजारच्यानी येवन दाखयचे, बाये वय तो व्हडलो कुवाळो. ये म्हज्या देवा हांवें पळोवंकूच ना गो. हिका सासांव दिसता. जडती करचें तशेंच जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देवाचें उतर आमकां सांगता जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 11-12. हेरांक तीर्प दिवंक तूं कोण? हेरांक तीर्प दिवंक तूं कोण? त्या खातीर जेजू म्हणटा पळय, तुमचे मदें कोण पातक करून हांगी तो पयलो पातोर मारून दी. हांवें तर म्हज्या जिणयेंत सुकोनूच पडोवना जाल्यार हेरांक हांवें बोट जोखयेत. हांवें परिपूर्ण जावन हेरांक बोट जोखीचें नासतना म्हजें उणेंपण हांवें दवरनो हेरांक हांवें पळोवनशें म्हळ्यार. आतां पुरा स्त्रियो पुरा बसार येतात वैगिनी फ्री. बऱ्यो बऱ्यो काणयो आयकूंक मेळटात बसार येताना. अप्रूप आमकां सीट मेळची. तांबड्या बसार गेल्यार अप्रूप मेळची आमकां सीट. इंत बरो नासता. त्या दीस कितें देवाच्या पुण्यान म्हाका एक सीट मेळ्ळी. मुखार दोगां बसोन आसात. खंयच्या गांवची म्हण तांकांत गोत्तो ना दोगांक. उलोवन सुरू केलें भितर आयलीं ती आंगणा भितर आयलीं. तांच्या घरा भितर आयलीं. तुज्या दुवेचें खाजर जालें गी? म्हज्या दुवेचें खाजर जालें. गोवाक मुठीन दवरून गाणें गेलां ताणें. आतां चेडवां म्हळ्यार तशेंच आसत. हांवें शिकयलां म्हज्या चेडवाक तशेंच आसत. आतांच्या दादल्यांक सोडल्यार ते खंय खंय येतात. म्हज्या चेडवान मुठी भितर दवरून गाणें गेलां. पुताचें काजरी जालें पूण प्रेजन ना. म्हजो पूत ताच्या सुणेन सांगलें आयकोवचें. पळय, हिच्या दुवेन गोवाक मुठीन दवरल्यार बरें. सुणेन ताच्या पुताक गोवाक मुठीन दवरल्यार पाड. तीर्प दिवचें म्हळ्यार हें पळय. त्या देखून तीर्प दिनाकात. देवाचें उतर आमकां सांगता बावार्थांत अबल जावन आसल्ल्यांक, बावार्थांत गट आसल्या तुमी तांकां आदार दिवंक जाय. आड पाय दिवचें न्ही.
जो कोण बावाडतांत तिकेशे हालता ताका तीर्प दिवचे न्ही, ताका तुमी घट करूंक जाय. तर आमी देवाचें उतर आमचे जिणयेंत आमी बरें काण गेलां जाल्यार हेरां आमकां बरींत दिसतात. तर देवाचें उतर ना, संवसाराचें उतरच आमी मोतींत दवरून काण गेलां जाल्यार हर एकल्यांचेरी आमकां सूख दिसून येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाचेनो आमी हेरां विशयेंत उलयत आसतना पयल्यान पयलें आमची जिणी आमी व्हरोवन पळोवंक सोमी आमकां उलो दिता. सोमयान आमकां दिवचें 4थें भांगराळें उतर जावन आसा मातेव वांचेल 6वो अध्याय वळ 14 ते 15. लोकाची पातकां तुमी बक्षिल्यार देवी तुमची पातकां तुमकां बक्षितलो. हेरांची पातकां बक्षिनासतना तुमी देवातावन बक्षणे इसारूंक जायना. सबारपटी आमची कुमसारां आज यांत्रीक रितीन जाल्या. मिशिनां बरींत, वॉशिंग मिशीन आहलें बरें, मेळ्ळें जालें वचून वॉशिंग मिशिनाक घालें आनी आयलें. आमकां सगळ्यांक एक वता कुमसार जाय जाय वय न्ही, पूण कुमसार जाल्या उपरांत आमी कितें करी जाय म्हणलें आमकां कोणाकय कळीत ना, साबार जाणांक कळीत ना. आमी साबारांनी चिंतलां कितें गे म्हळ्यार आमची पातकां वचून पाद्रा बागड्या सांगल्यार जालें तो बक्षिता तें मोग जालें, एकावंट क्लोज. तुवें कुमसार जाल्या उपरांत तें थंय दिल्लें चॅक आसा पळय तें कॅश करूंक आसा. आनी फाल्यां वचून विचारनाका तो पाद्रा बाड्या चक्क दिवना तुमी म्हणून. पोर पाद्राबान रितीरेन सांगलें आमकां चक्क दिता खंय पाद्राब म्हणून. तुमी चक्क दिवना न्ही, चक्क दिया म्हणून कोणाड कुमसार जावच्या पाद्रा बाड्या विचारनाकात. तुमकां अर्थ जावं दी म्हूण सांगचें हांवें. चक्क म्हळ्यार तुमी एक पातक केलें म्हूण चिंतया वय न्ही. आतां तें तुमी वचून सांगलें तुमकां बॉक्सलें पूण तें कॅश करी जाय. बॉक्साणें कॅश करूंक आसा, क्रॉस चॅक दितात. आतां तुमी चिंता तुमी एकल्याक 10,000 कॅश दिल्यात. आतां पयशे विचारणी आमचे मस्त आसात वय न्ही. तशें जालें बाये, अशें जालें बाये, एक 10,000 दी, फाल्यां सोमारा तुमकां दिता हांव. तुमच्या पैकी हांगा बसयल्ले आनी सुमार जाणांनी दिल्या जावंक पुरो वय न्ही. दिताना मोरये लागीं सारनांत तुमी, सांत आंतोणी लागीं सारनांत, सान लॉरेसा लागीं सारनांत. दिल्या उपरांत सान लॉरेसाक 5 वाती ताणें दिल्ले पयशे म्हाका फाटीं दिल्यार पुरो. सांत आंतोणी ताणें दिल्ले पयशे फाटीं दिल्यार पुरो. फाटीं दिल्यार 25 वाती हांव पेटयता. वेलांकणी माये हांवें दिल्यात पयशे ताणें फाटीं दिल्यार तुका 1 वात पेटयता. मागीर तिणें मोरोजी दितानंत मोरये कडेन विचारून दिल्ले जाल्यार प्रेज द लॉर्ड. वय सबार वटेन जाता. आज चिंता तुमी 8 नोवेनांनी मागलां ते पयशे दिल्यार पुरो, दिल्यार पुरो, दिल्यार पुरो म्हणून. आज कॉलिंग असर्यंत सकाळीं हांगात येताना तो मेळ्ळो तुमकां बाय येदोळो सुमार तेंप जालो दिन आसतना म्हजे कडेन कॅश नांत चॅक दिता हांव काणगे 10,000 पयशे आयले गी, पयशे आयले गी तुमकां. कालें सांगा आयले गी नांगी म्हण ना कित्याक पळय तुमी कॅश दिल्ले ताणें आतां क्रॉस चॅक दिलां पळय. सो अब्बा मरये ना 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 मरये चॅक दिलां ते कॅश जाल्यार परवा येवच्या म्हयन्यांत वात पेटयता.
परत्यान आनी एक आंगोण. आतां केदाळा पयशे येतात तुमच्या बोल्साक, तें चेक कॅश जाय जय. तशेंच हेरांची पातकां तुमी बोगशिल्यार तुमची पातकां बोगसोतली म्हणटा आसतना मोगाच्या न्हू एक पातक हांव शेजारा कडेन उलोवचें सोडलां. पातक ओके बोगसलें वयगिनी तुमी तें सांगलें तक्षण बोगसलें. पूण बॉक्साचे केदाळा आतां क्रॉस चेक हें चेक काण घेवन लिल्ली बायच्या घरा वचोचें तुवें. लिल्ली बायच्या घरा वचोन बाये पोर कितेंगी तोंडाक कालें जालें गोत्तून कालेंगी सब सांगूंक पुरो बोक्षिया. त्या दाळाक कॅश जालें हें चॅक. तुवें हांगा कुमसारांत सांगोन थंय वचोन कुवाळो दुदी वांयगें आलसांदो वोवन काण घेवन तो आल्ल्यार कुमसार जाल्लें बेश्टें. तुवें बोगशी ना जाल्यार तुजीं पातकां बोगसोवचीं नांत. पंगराळें उतर देवान आमकां दिवचें. ते देखून देव म्हणटा पळय कितले पटी बोगसूंक स्वताच्या 70 पटी तुमी बोगशिया म्हणटा आसतना आमी स्वताच्या 70 पटी सूख केल्यार देव बोगशी नासतना रावता गी ना. तुवें स्वताच्या 70 पटी तुज्या पेल्याक बोगशिल्यार तुकाय स्वताच्या 70 पटीन देव बोगशिता. तुवें बोगशिना जाल्यार तुकाय बोगसणें मेळना ना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां बोगसणें जाय जाल्यार आमी हेरांक बोगशीचय. कित्याक जेजूनच आमकां शिकयलां. जेजू क्रुसार उमकळो नासतानाय ताका वायट केल्ल्यांक जेजून बोगशिलें. ताचो पटलावदार जावन आसच्या आमी हेरांक बोगसूंक आसा म्हणलो संदेश देवान आमकां दिलो. तर जेजून आमकां दिवचें 5वें भांगराळें उतर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो लुकाचो वांचेल 6वो अध्याय वळ 38. तुमी हेरांक कितें दितात गी त्याच मापान देव तुमकांय मेजून दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हेरांक आमी कितें दिता पळय त्याच मापान देवी आमकां मेजून वमतोवचें बरी दांबून दिता म्हणटा. तुज्या जिणेंत गाळीत हेरांक दिताय जाल्यार तुका बरें उतर आयकोंक मेळत गी ना. मरतना जाल्यार बरें आयकोंक मेळना. गेलो गी अब्बा आनी आमच्या फिरगजेक एक बरें जायत गेलें न्ही. पळय गी न्ही सबरपटी आयकलां न्ही. हां गेलो गी हब्बा आनी आमच्या वाड्याक एक समाधान. पळय तुजे करणे वैरत तुका आयकोंक मेळटा. तुवें आशिर्वादाची उतरां तूं दिताय गी तुका आशिर्वादाची उतरां मेळटात. बरें फळ तूं दिताय गी बरें फळ तुकाय मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. शेजारच्यांनी साराक घालूंक 4 टोमॅटो तुमचे कडेन इसारण घेतल्यार तातूंत तुवें जाय म्हणून तूं 2 टोमॅटो पाड जाल्ले दिल्यार परवां 3 दिताना 3 कथां हाल्लींत मेळटात तुमकां. त्याच मापान फाटी मेळटा. त्या देखून हेरांक आमी कितें दिता कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमी आयकता पळय पोरण्या तेस्तामेंतांत एलायजा प्रवादी भुकेन आसतना त्या विधवीन तिचे कडेन आसलें इल्लें तें पीठ आनी तेलांत बकरी करून दिली. पूण ती दुबळी जाली गी
ना. देवान तेची मोडकी ती आशिर्वादी ती केली खंय, ते पीठ मुगदोवं ना खंय, तेल मुगदोवं ना खंय. नव्या तेस्तामेंतांत त्या विधवेन दिल्ले 2 नाणयां सोमयान ती पळयली, ती आशिर्वादीत केली. फ्री जावन तुमकां दिला, फ्री जावन दिया म्हणटा सोमींचे सो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 6वें उतर माथेवचो वांचेल 10वो अध्याय वळ 40 ते 42. ते मोजे म्हणून तुम्ही तांकां स्वागत केल्यार तुमकांय हांव स्वागत करतलो. म्हज्या नांवान 1 लोटो शेळें उदक दिल्यार ताचें इनाम तुका चुकचें ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 1 लोटो शेळें उदक म्हूण सोमी कित्याक सांगता? आतांच्या काळार शेळें उदक पिवची उणी वय की न्ही? उण उदक खंय गेल्यार उण उदक म्हणटात. बांयचें उदक पिवची उणी, फिल्टर. कित्याक म्हळ्यार आमचे भितरलें फिल्टर गेलां. पयलें पुरा बांयचें उदक पियेताना भितरलें फिल्टर वर्क जातालें. आतां भितरलें फिल्टर गेलां, भायलें फिल्टरच. उदक पळोवन पळोवन पियेता हांव. पयल्यांच्या काळार उदक पळयनाटलें आमी. खंय उदक आसा थंय काणी घेतालें आमी, पियेतालें हांव. वय की न्ही? तर सोमी म्हणटा 1 लोटो शेळें उदक तुवें दिल्यार शेळ्या उदकांत तुजें कांय काम आसाय? ना न्ही. देवान दिल्लें उखलून दिवचें तितलेंच. देवान दिल्लें उखलून दिवचें तितलेंच. आतां तुवें 1 लोटो उण उदक दिल्यार परवां सोम्या कडेन इसार येत, म्हजें इनाम हांवें 2 लोटे उण उदक करून दिलां. 4 रुपयांचो गॅस, आतां गॅसाक मोल चडलां. शेळें उदक तुजें कांय ना काम, उखलून दिल्लें. देवान दिल्लें दिवचें तितलेंच. ताकाय तुका इनाम आसा म्हणटा आसतना तुजें म्हणलें तुवें देवाक दिल्यार खंडीत ताचें इनाम आसतलें. खाली मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हांगा देव तुका तुजे कडेन आसले पयशे तें हें दान दी म्हणना. तुजो वेळ सबारांक जाय पडत. तुजी बरीं उतरां सबारांची जिणी परिवर्तन करूंक एक वाट जबियेत. तुवें हेरां विशयेंत उलोवचें एक बरें उतर तांची जिणी बांदयेत. आज बरीं उतरां उणी जाल्यांत त्या देखून मनशांक बरवसो सांडला. सकडगडे तांकां मेळचें नकारात्मक उतरच. जियोवचेंच नाका म्हूण बोगलां सकाळांक. खालें केल्यार कितें? बरें आयकोंक मेळना न्ही. कितलें केल्यार बरें आयकोंक मेळना न्ही. मोगाचें न्हू, एक नदर मारा. तुमी 99 बरीं कामां करा, एक पाड काम करा. लोकांक 99 बरीं कामां दिसना, तुवें केल्लें एक पाड काम म्हणटा दिसचें. स्विकार करना अंदाज. अपवित्र बेंती थोडे आसाक कितलीं बोडली वडली कालीं पुरा कामां करतात. ताच्या हातांत ल्हान एक मिस्टेक जाल्यार पुरो यूट्यूबार व्हिडिओ, व्हॉट्सअपार व्हिडिओ आनी कालें. आतां ह्या व्हिडिओ धर्मान पुरा गेलें. ताणें केल्लीं 99 कामां एकल्याकय दिसना. हें मात जालो तो परमनंट गेल्ले लेखाक तो मागीर. ताणें बरें करूंकूच ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज बरीं उतरां सबारांक गरज आसात. आनी एकल्याचे पाठ आमी
थपडूंक आसा म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. कित्याक आमी एक सुरी कोणी सर्गाक वचना. आमच्या सांगाता आनी एकल्याक आपोवन काण घेवन गेल्यार मात्र आमकां सर्गाचें दार उक्तें जाता. त्या खातीरच ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत तुमी मागणें करतना एक उतार आयकलां जावंक पुरो. सर्गाक येवची वाट, सर्गाक येची वाट महम्मदाच्या जलाच्या बगलेन येता, लिलाकाच्या जलांतल्यान येता, डोंबायाच्या जलांतल्यान येता, एलियासाच्या घराच्या बगलेनूच येता. सर्गाक येची वाट शेजारच्या घराच्या आंगणांतल्यान येता. म्हणटा आसतना तुवें एकल्यान वचोंक जायना. शेजारच्या डोंबायाकी आपण वरीत जाय, वयल्या महम्मदाकी आपण वरीत जाय, कुशीच्या लक्ष्मणाकी आपण वरीत जाय, सकयल्या घरच्या लिलाकाकी तुवें आपण व्हरूंक आसा. म्हणटा आसतना तुवें तांकां स्वागत करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या नांवान तांकां तुमी स्वागत केल्यार हांवें तुमकां स्वागत करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 7वें उतार जावन आसा मोगाच्यानो. मातेवाचो वांचेल अध्याय 22 वाक्य 21. देवाचें देवाक दिया, मनशाचें मनशाक दिया. देवाचें देवाक दिया. आज देवाचें उतार संपावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 9 इकरांत आमकां सांगता, तुमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना संवसाराच्या वडणेंतावन तुमी पयस रावूंक शिका. म्हळ्यार संवसारांतावन इल्लें मेकळें जावंक शिका. म्हणटा आसतना जबाबदारेतावन मेकळें जावंक तुमकां देवान उलो दिवंक ना. जबाबदारेतावन मेकळें जावंक तुमकां उलो दिवंक ना. संवसाराच्या वडणेंतावन पयस रावा म्हळां. गोवाक गोवाची जबाबदारी आसा, बायलेक बायलेची जबाबदारी आसा, भुरग्यांक भुरग्यांची जबाबदारी आसा. देवाचें देवाक दिया. बरें, आज 12 जाणां ह्या कॅरिझमॅटीक रितीर थावन देवाचें उतार आयकलां. देवाचें उतार प्रसार करूंक गांवान गांव येतात. भारी बरें. रिसंटली एका घरा हांव गेल्लो. मागण्याचो व्यक्ती, मागण्याचो व्यक्ती सगळ्यांनी मागणें करता. पूण ताची बायल म्हणटा मागणें पुरा करता फादर, पूण घरा करना न्ही. तो सगळ्यांनी मागणें करता, घरा आमी सांगता मागणें करूंक तो ना न्ही. आनी एकलो म्हणटा फादर म्हजी बायल बरेंत, बायल बरेंत, पूण घरांत ना. ब्रेस्तर कारकोळ आसता, मंगळार केरेकट्टे आसता, सोनवार कलमाडी आसता, बुधवार गोत्तुना, ब्रेस्तर बिकरना कट्टे. मागणें जाय बरेंत, पूण तुज्या आवयपणाची जबाबदारी तुवें सांडूंक देवान तुका उलो दिवंक ना. एक आवय जावन एक बायल जावन घरची जबाबदारी तुका आसा. तें देवाचें देवाक दिवचें. देवाचें देवाक दिवचें म्हळ्यार सगळो हप्तो भोंवचेंत न्ही. मागणें जाय. 7 दीस 7 गरजेनी हांव भोंवता. घरचें काम देवान तूं पळय, हांव मागता. भुरग्यांक सारके वाटी की येज, हांव मागता.
तर तुजी जबाबदारी आसा न्ही, तुका दिल्ल्या दोगां भुरग्यांक वावडताना तुवें वागोवंक आसा. ती जबाबदारी तुवें सांडल्यार देवाचें देवाक तूं दिनाय. तुज्या सांगत तुज्या भुरग्यांकी तूं मागण्याचे बेतांत वागयताय आनी संवसाराचे कायदे रेगरो पाळूंक ताका शिकयताय. त्या वेळा देवाचें देवाक दिताय, संवसाराचें संवसाराक दिताय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देवाचें देवाक दिवंक आसा आमी. कित्याक आमचें म्हणलें ह्या संवसारांत कितेंच ना, पुरा बड्याचेंत. थोड्यांनी सांगचें आसा, हें हांवें बांदिल्लें घर, हें हांवें काण गेल्लो जागो, वो हांवें लायिल्लो माड. आतां तुवें लायिल्लो माड, तुवें लायिल्लें केल्लें घर तुवें हाडलें, तुज्या सांगात आतां ओरिजीन तुवें व्हरूंक काय? ना. आमच्यांत म्हणी मेल्ल्या उपरांत एटलिस्ट बांदिल्ल्या घरा भितर म्हणी दवरतात. बाकीच्यांनी पळय उस्वास सोडतना भायर घरांत भायर घालून जालें ना. आमचें म्हणलें ह्या संवसारांत कांय ना, तें सगळें देवान आमकां दिल्लें. तुका त्या दीस बरें एक काम देवान दिनाटलें जाल्यार येदे व्हडलें घर बांदूंक जातेंगी ना. त्या खातीर देवाक अर्गां दीस जाय. देवाचें देवाक दिवचें म्हळ्यार देवान दिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवचें. त्या खातीर तूं मागण्याचो व्यक्ती जाल्यार टाकर दिला. 4 रुपयांचो गॅस आतां गॅसाक मोल सोडलां. शेळें उदक तुजें कांय ना काम, उखलून दिल्लें, देवान दिल्लें, दिवचें तितलेंच. ताकाय तुका इनाम आसा म्हणटा आसतना तुजें म्हणलें तुवें देवाक दिल्यार खंडीत ताचें इनाम आसतलें. खाली मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हांगा देव तुका तुजे कडेन आसलें पयशे तें हें दान दी म्हणना. तुजो वेळ सबारांक जाय पडत, तुजी बरीं उतरां सबारांची जिणी परिवर्तन करूंक एक वाट जावीत. तुवें हेरां विशयेंत उलोवचें एक बरें उतर तांची जिणी बांदयेत. आज बरीं उतरां उणी जाल्यांत, त्या देखून मनशांक बरवसो सांडला. सकडगडे तांकां मेळचें नकारात्मक उतरच, जियोवचेंच नाका म्हूण बोगलां सकाळांक. खालें केल्यार कितें, बरें आयकोंक मेळना न्ही. कितलें केल्यार बरें आयकोंक मेळना न्ही. मोगाचें न्हू, एक नदर मारा. तुमी 99 बरीं कामां करा, एक पाड काम करा. लोकांक 99 बरीं कामां दिसना, तुवें केल्लें एक पाड काम म्हणटा दिसचें. स्विकार करना अंदाज. अपवित्र बेंती थोडे आसा कितलीं कितलीं व्हडलीं व्हडलीं कालीं पुरां कामां करतात, ताच्या हातांत ल्हान एक मिस्टेक जाल्यार पुरो. यूट्यूबार व्हिडिओ, व्हॉट्सअपार व्हिडिओ आनी कालें आतां ह्या व्हिडिओ धर्मान पुरा गेलें. ताणें केल्लीं 99 कामां एकल्याकय दिसना. हें मात जालो तो परमनंट गेल्ल्या लेखाक तो मागीर. ताणें बरें करूंकूच ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज बरीं उतरां सबारांक गरज आसात. आनी एकल्याचे पाट आमी थापडूंक आसा म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. कित्याक आमी एक सुरी कोणी सर्गाक वचनावू. आमच्या सांगाता आनी एकल्याक आपोवन काण घेवन गेल्यार मात्र आमकां सर्गाचें दार उक्तें जाता.
त्या खातीरच ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत तुमी मागणें करतना एक उतार आयकालां जावंक पुरो. सर्गाक येवची वाट, सर्गाक येची वाट महम्मदाच्या जलाच्या बगलेन येता, लिलाकाच्या जलांतल्यान येता, डोंबायाच्या जलांतल्यान येता, एलियासाच्या घराच्या बगलेनूच येता. सर्गाक येची वाट शेजारच्या घराच्या आंगणांतल्यान येता म्हणटा आसतना तुवें एकल्यान वचोंक जायना. शेजारच्या डोंबायाकी आपण वरीत जाय, वयल्या महम्मदाकी आपण वरीत जाय, कुशीच्या लक्ष्मणाकी आपण वरीत जाय, सकयल्या घरच्या लिलाकाकी तुवें आपण व्हरूंक आसा. म्हणटा आसतना तुवें तांकां स्वागत करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या नांवान तांकां तुमी स्वागत केल्यार हांवें तुमकां स्वागत करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 7वें उतार जावन आसा मोगाच्यानो. मातेवाचो वांचेल अध्याय 22 वाक्य 21. देवाचें देवाक दिया, मनशाचें मनशाक दिया. देवाचें देवाक दिया. आज देवाचें उतर संपावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 9 इकरांत आमकां सांगता, तुमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना संवसाराच्या वडणेंतावन तुमी पयस रावूंक शिका. म्हळ्यार संवसारांतावन इल्लें मेकळें जावंक शिका. म्हणटा आसतना जबाबदारेतावन मेकळें जावंक तुमकां देवान उलो दिवंक ना. जबाबदारेतावन मेकळें जावंक तुमकां उलो दिवंक ना. संवसाराच्या वडणेंतावन पयस रावा म्हळां. गोवाक गोवाची जबाबदारी आसा, बायलेक बायलेची जबाबदारी आसा, भुरग्यांक भुरग्यांची जबाबदारी आसा. देवाचें देवाक दिया. बरें, आज 12 जाणां ह्या कॅरिझमॅटीक रितीर थावन देवाचें उतार आयकालां. देवाचें उतार प्रसार करूंक गांवान गांव येतात. भारी बरें. रिसेंटली एका घरा हांव गेल्लो. मागण्याचो व्यक्ती सगळ्यांनी मागणें करता. पूण ताची बायल म्हणटा, मागणें पुरा करता फादर, पूण घरा करना न्ही. तो सगळ्यांनी मागणें करता, घरा आमी सांगता मागणें करूंक तो ना न्ही. आनी एकलो म्हणटा, फादर म्हजी बायल बरेंत पूण घरांत ना. ब्रेस्तर कारकोळ आसता, मंगळार केरेकट्टे आसता, सोनवार कलमाडी आसता, बुधवार गोत्तुना, ब्रेस्तर बिकरना कट्टे. मागणें जाय बरेंत, पूण तुज्या आवयपणाची जबाबदारी तुवें सांडूंक देवान तुका उलो दिवंक ना. एक आवय जावन एक बायल जावन घरची जबाबदारी तुका आसा. तें देवाचें देवाक दिवचें. देवाचें देवाक दिवचें म्हळ्यार सगळो हप्तो भोंवचेंत न्ही. मागणें जाय. 7 दीस 7 गरजेनी हांव भोंवता. घरचें काम देवान तूं पळय, हांव मागता. भुरग्यांक सारके वाटी की येज, हांव मागता. तर तुजे गुणी रितीन मांडून हाडूंक, आमची जिणी हेरांक उपकाराशें करूंक ही 7 भांगराळी उतरां आमकां बळ दिवन दीत, आमकां कृपा दिवन दी, आमकां आशिर्वादीत करून दी. आमेन.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Swati Sacramenta. Sama-sama ya. Arada, Arada, Swati Sacramenta. Bukti mona kalja kalsa. Kartau tu kanama. Bukti mona kalja kalsa. Kartau tu kanama. Kartau tu kanama. Arada, Arada, Arada. Swati Sacramenta. Arada, Arada, Swati Sacramenta. Jivita so mundo tu amka mogaso grasto varto amcha atmyaso. Jivita so mundo tu amka mogaso grasto varto amcha atmyaso. Tu so sangata shetav तुझी कृपाला लेताव. तू सो सांगता शेताव तुझी कृपाला लेताव. हर एक दिसा बोगच्याक तुका आमी अत्रेकताव. हर एक दिसा बोगच्याक तुका आमी अत्रेकताव. आराधा, आराधा, स्वामी Sacramenta. Arada, Arada, Swati Sacramenta. Samsara sovu swartu kalok daudau so samadane so prakas pakong so. Samsara sovu swartu काळो गावडांचो समागाणेचो प्रकाश पांकोचो. तुका मेळूंक आशेताव अत्मीक सकत लालेताव. तुका मेळूंक अत्रेकताव अत्मीक सकत लालेताव. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव. आराधा, आराधा, स्वाती Sacramenta. भक्ती मोना kalja kalsa. करताव तुका नामा. करताव तुका नामा. बोरो गोळी सोम्या तू आमकां जीव दिवचो. जिविता सरी आमकां पावोवचो. बोरो गोळी सोम्या तू आमकां जीव दिवचो. जिविता सरी आमकां पावोवचो. तुजें जिवीत आशेताव अत्मेक खाणाक लालेताव. तुजें जिवीत आशेताव अत्मेक खाणाक लालेताव. हर एक दिसा तुजे संगी सोलो आशेताव.
हर एक दिसा तुझे संगी चलो आशेता आराधना आराधना स्वरी सक्रामेंता भक्ति मोना कलजा कलसा करता तू कानमा करता तू कानमा हालेलुया 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 Jesus हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसा ताचे फांटे म्हजे थंय रावल्ल्या करीत तुमी कांय करूंक सकनांत म्हजे थंय तुमी रावल्यार तुमी यथेच फळ दितेल्यात ह्या पवित्र उंड्या रुपार स्वामी जेजू आमचे मदगत आसा आमी फळ दिवचे व्यक्ती जाय जय ताचे थंय आमी राव जय म्हणली आशा ताका आसा त्या खातीरच स्वामी म्हणटा हांव सदां काल तुमच्या सांगाता आसा कित्याक म्हळ्यार म्हजे थावन तुमी मेकळे जाल्यार तुमी फळ दिवचे नात त्या खातीर हांव तुमचे सांगाता आसा तुमी म्हजे थंय रावा त्या दाळा तुमी यथेच रितीन फळ दितेल्यात आमचो मोग करचो जेजू आमच्या गरजे आखातांत आमकां पावूंचो जेजू आमचे संगी आसचो जेजू ह्या पवित्र येवकारिस्तांत आमचे मोदगात आसा ताका स्तुती करया ताका अर्गां दिवया ताका वाखाणुया आमच्या स्तुती मुखांतर ताका आमी वाखाणतना सर्गीच्या बेसावान ताच्या कृपेन तो आमकां बरता आमच्या थंय आस्यार एक उणेपण तो काडून उडयता अर्गां स्तुती आराधन स्वाम्याक पाठोवया सकड आमी उबी रावया ह्या स्तुतीच्या गायना मुखांतर देवान आमकां दिल्ल्या सर उपकाराक ताका अर्गां महिमा आमी दिवया ताची वाखणी आमी करया ताका स्तुती करया ताका वाखणुया कोंकणी भक्ती गितां 480 गर्ल्स असल्याने मात बुकान मोडचे ताळयो भेटून देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इसाकासो
देवच्या कोबासो सगळ्या संसारासो तो दे मसो आणि तुसो तो दे मसो आणि तुसो देव अब्रामासो देव इसाकासो देवच्या कोबासो सगळं संसार सगळं म्हणूया देव अब्रामासो देव इसाकासो देवच्या कोबासो सगळं संसार असो तो दे मसो आणि तुसो तो दे मसो आणि तुसो सोडवून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पातकी मनशां सोडवून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पातकी मनशां स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखानुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखानुया धन्या देवा देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळे संसार पडा ताळ्यान देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळे संसार असो तो दे मसो आणि तुसो तो देव मसो आणि तुसो रसलोलो देव म्हाका पोसता ओसो देव आमकां राखता ओसोलो देव आमकां पोसता ओसो देव आमकां राखता रसलोलो देव आमकां पोसता ओसो देव आमकां राखता रसलोलो देव आमकां पोसता ओसो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखाणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखाणुया धन्या देवा देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळे संसार देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव मसो आणि तुसो तो देव मसो आणि तुसो तो देव मसो आणि तुसो Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 हरिकांच सुतका उगलातका जिस महिमा तुका जिस तुका जिस जय तुका समर्पण तुका समाज समर्पण आमचे हालेलुया 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 अब्रामाच्या देवा इसाकाच्या जाकोबाच्या देवा आमचे Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सुमयान जेसू अर्गां तुका समयांचीस आमकां राखल्या पसत अर्गां तुका समयांचीस आमकां येदोळ पर्यंत सांबाळल्या पसत अर्गां तुका समयांचीस आमच्या गांवांत बरो पावस दिल्ल्या पसत अर्गां तुका समयांचीस परत्यान प्रकृतीक जीव दिल्ल्या पसत अर्गां तुका समयांचीस आमचे उदकाचे बार तुवें तिरसिल्ल्या पसत अर्गां तुका समयांचीस आमकां बरा भलायकी
भलायकेन भरल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमकां सोर विघ्ना अनवरांतले राखल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमी करच्या ल्हान मागण्याक आमच्या मागण्या आयकून आमकां आशीर्वाद दिल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची सोर विकाळ वस्तून तावन आमकां येदोळ राखल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमच्या कुडीर दासचे एक विश्व तुमी येदोळ पर्यंत भलायके बरीत सांबाळल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमच्या मोतीक दिल्ल्या संतोषा पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमच्या घराक दिल्ल्या समाधाने पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमकां तुवें दिल्ल्या भुरग्यां पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमकां तुवें दिल्ल्या कामां पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमच्या वावराचो फळ आमकां दिल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची पिडे शिडेतावन आमकां राखल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक आमकां दिल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमी कश्टांत दुखांत आसतना आमची दुखां पुसून काडिल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची सोरितीच्या आशीर्वादांनी आमकां भरल्या पसोत हर एका सक्रामेंतांत आमकां बरून तुजे आशीर्वाद दिल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची गुमसराच्या सक्रामेंताद्वारे आमची पातकां बक्षिल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची एवकरिस्ताद्वारे आमकां भलायके बरेत केल्ल्या पसोत अर्गां तुका हर सम्यांची एका मिसाच्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या उपकाराक आमकां अर्गां दिवंक एक अवकाश दिल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमच्या कुटुंबांत आसलें उणेंपण तुवें काडून उडयल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या बऱ्या कार्याक तुवें आशीर्वादीत केल्ल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची सवारितेच्या आशीर्वादांनी आमकां भरल्या पसोत अर्गां तुका सम्यांची हालेलुया 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 हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी ताचे थंय हांव रावतां तो यथेच्छ फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावा नातल्ल्याक फांट्या बरी खातर उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो असले सुके पांटे आरायतात आनी उज्यांत लासून घालतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीच जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बसया म्हजे थंय रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात प्रेज द लॉर्ड ह्या हप्त्यांत काजारां आसात की इन्विटेशन आयलां सांग पुरो तुमकां पळय की न्ही काजारां सकाळींची आसतात काजारां सांजेची आसतात पळय की न्ही आतांची काजारां पुरा सर्ग संवसाराक देवोन आयिल्ले बरींत करतात पळय की न्ही लायटिंग्स ते मोडां दुवरू पावस पुरा आसता म्हळ्यार आसचें एक एक न्ही आनी तांकां खर्च करनासतना कोणाक खर्च करचें पळय की न्ही ती पयलेंचे बरी उंडो दुकरां मास मास खायनातल्यांक कुंकडां मास ना 4 मासां तांचीं मासां खातात आनी मासांय खातात कितलीं खातात कितलें उडयतात तें लेख ना पुताचें काजार गर्द जायचें असलें एका काजाराक म्हाका इन्विटेशन आसलें तें सांजेचें काजार आतां तुमकां गोत्ता बापू ते जाल्यार तांणी जाल्यार एमसीन जाल्यार सांबाळून ओरिजेगी ताका 2 प्रोग्राम आसा सकाळीं एक आसता सांजेर एक आसता पुरो कन्फ्युजन आसता आनी स्टेज अरेंज करतल्यांक की सुमार वयसून म्हळ्यार तांणी जेवचें जाता आनी पावस आयल्या उपरांत ताका प्रोग्रामां नांत म्हणटा आसतना एक प्रोग्राम सोडनात ती हें व्हडलें बजेटीचें काजार
खाली लायटिंगाक 3 लाख लायटिंग करूंक 3 लाख सगळो संवसार लायटांनी भरल्लो तो पाप लायटिंग घालचो ताका आदल्या दिसा एक प्रोग्राम आहले तेंचे लायटिंग्स सोडोवन हाडून हांगा पिट्ट करिजेने कामाकी जण मेळनात अमसोराक 7 वरांक करेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट म्हळ्यार आचे 6:45 मुसरी लायट पेटोवनात वो थंय वायर जॉयंट करता हांगा वायर जॉयंट करता लास्टाक 7 वरांक 5 मिनटां आसतना पुक्क म्हणून लायट पेटले करेक्ट 7:30 प्रोग्राम स्टार्ट जाले तुमकां गोत्ता MC म्हळ्यार मागीर एक 4 उतरां सांगना जाल्यार ताका MC म्हणटात ती वैगीन ताणें सुरू केलें फस्ट मोगाशा भावानो आनी भयणीनो ह्या एका कार्याक तुमकां स्वागत म्हणटा आसतना करंट फुक्क गेलो दोन मिनटांनी परत्यान करंट आयलो परत्यान फुल्ल उजवाड आतां आमचो ह्या कार्याचे नखेत्र न्हवरो बाब आतां वेदीक येता म्हणटाना परत्यान करंट गेलो घरच्या यजमान्याक एक टेन्शन पळयल्यार 3 लाख दिल्यात हें करंट येता वेता वचोन करंटाचे इन्चार्ज दिला पळय डेकोरेशनाचे ताका म्हळें म्हाका खाले म्हणून कळना म्हणालो ताचें इन्वर्टराचें तें हें आणकी 4 हें रावंड गुंडायले तें केलें हांगा गेलो गेलें जालें सगळ्या फंक्शनांत मोगाच्यान 20 पोटी करंट गेलो काले म्हणाकय कळना लास्टाक आयिल्ल्या सैऱ्यांक अर्गान दिवंक यजमान वयर येताना कारण कळ्ळें जेवण जातानाय 3 पोटी गेलो खंयच्याक हात घाला गोत्तो न्हू कुशीच्या प्लेटीक हात घाला गे हांच्या प्लेटीक हात घाला गे गोत्तो लास्टाक इतलें कर्स करन पुरा भायर येताना लोकांच्या तोंडांत इतलें कर्स करनी करंट गेलो न्ही म्हणलें मात्र उरलें पळयतना कालें वो आमसाराक लायट घाल्ले गी ताणें वचोन कामाच्यान वचोन कालें केलां डायरेक्ट इलेक्ट्रीक खांब्याच्या थावन 2 वायरां घाललीं अशें सिरकायलां तें ताणें टायट करून ಒಟ್ಟು हांगा करंट येजे म्हणून तें कडेन वचोन वायरां अशें सिरकायल्यांत तें वारें येताना पळय वायरां इंक जाते आसात एपटी करंट वेता मोगाच्यानो मेन तंत्येक वायर टायट करून गुटलायना जाल्यार अशेंत जावचें तुमी म्हजे थंय रावल्ल्या करीत फळ दिवंक सकचे नांत लागोनी लागनातले बरी आणटोनी आणटनातले बरी आमी जेजू थंय आसल्यार एपटी संवसार आमकां ओडटा परत्यान जेजू थंय येता संवसार ओडटा जेजू थंय येता म्हणटा आसतना आमचें जिवीत काळोखाचें जाता तर मोगाच्यानो सोमी देव म्हणटा हांव दाखवाल तुमी ताचे फांटे तुमी म्हजे थंय रावल्यार तुमी यातेच फळ दितेल्यात तुमी म्हजे थावन मेकळें जाल्यार तुमी फळ दिवंक शकचे नात जो आमचो वांचेल 6 अध्याय वळ 35 सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो जिवो उंडो हांव म्हजे थंय तुमी रावल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें म्हजे थंय रावल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें जो आमचो वांचेल 8 अध्याय 2री वळ ह्या संवसाराचो उजवाड हांव तुमी म्हजे थंय रावल्यार तुमचें जिवीत उजवाडाचें जातलें जो आमचो वांचेल 10 अध्याय 7वी वळ बोकऱ्यांक अमुंसू बागील जो कोण ह्या बागलांतावन भितर येता भायर येता तो सुरक्षीत जावन आसता जो आमचो वांचेल 10 अध्याय 11वी वळ हांव जावन आसा बरो गवळी त्या बऱ्या गवळ्याच्या सावळेंत तुमी रावल्यार तुमकां रक्षण मेळटलें तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी दाखवालीचे फांटे जावन आसाव
म्हणटा आसतना दाखवालीक आमी अंटून रावूंक आसा, जे जोतावन आमी सकत जोडूंक आसा, ती सकत आमी जोडल्यार मात्र आमी यातेच फळ दिवंक शकता. त्या खातीर तो पोरण्या तेस्तामेंतांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो होशेया प्रवाद्याचो ग्रंथ 10 अध्यायी पयली वळ, इसाया प्रवाद्याचो ग्रंथ 5 अध्यायी वळ 1 ते 2, आनी इसाया प्रवाद्याचो ग्रंथ 5 अध्याय वळ 3 ते 7 सगळे इस्रायल परजेक दाखवालीक जे देवान दाखवालीन तुमी दाखवाल जावन आसात म्हणून सांगलां. म्हणटा आसतना देवा तावन आमी सकत जोडी जायत जाल्यार देवा थंय आमी एक जावन रावूंक आसा. आमच्या घरच्या टॅपांत उदक येजय जाल्यार ओवर टँकांत उदक आसूंक जाय. ओवरहेड टँकाक आमचें टॅप कनेक्ट जाल्यार मात्र टॅपांत उदक येता, नातल्यार उदक येना. तशेंच आमी जेजू थंय रावुल्ल्या करीत देवा तावन बेसांव आमकां मेळना. आज आमी विशेष रितीन आमच्या भुरग्यां पासत मागोवंक ह्या रितीरेक आयल्या. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमची इस्काल आतां स्टार्ट जाता, 2 म्हयन्यांची रजा जाली वयगी न्ही. हां पप्पा मम्मी केदाळा म्हणटाली इस्काल केदाळा एक पुटे स्टार्ट जाता गी. आबा देवा तुमची एक पुटी इस्काल स्टार्ट जाल्यार पुराल जालें, आनी 2 दीस 2-3 दिसां भितर पप्पा मम्मीक इल्लें तांती मम्मीक इल्लें समाधान ना. मागीर होमवर्क मम्मीन करचें, येदोळ तेंय एक काम नातलें, कॉपी रायटींग करचें, होमवर्क करचें काम नातलें, आनी तेंय करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. वय म्हणटा आसतना मोगाशेनो भुरग्यांनो, तुमचें शिकप बऱ्या रितीन जाय. तुमी बरें करून शिकत जाय. तुमच्या जिवितांत तुमी फळ दिवंक जाय जाल्यार तुमी जेजू थंय एक जावन आसूंक जाय. आयचो वांजेल आमकां सांगता ल्हान भुरग्यांक म्हजे चडशीं येवंक सोडा, ती म्हज्या मोगाची, तांकां हांव आशिर्वादीत करता. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या भुरग्यांक क्रिस्त थंय आमी व्हरूंक आसा. ताचे थंय आमची भुरगीं रावल्या शिवाय आमची भुरगीं बेसांवाची भुरगीं जायनात. सबार पटी आमचे आवय बापाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आध्यात्मीक रितीन आमच्या भुरग्यांक वाडोवचें सोड न्हू, हेर रितीन ती बरी तालेंतेवंत जावंक अशें येतात. इगर्जेक मिसाक हें म्हळ्यार धाडा म्हळ्यार ना ताका भरतनाट्य क्लास आसा, कराटे क्लास आसा, कराटे क्लासींत ब्लॅक बेल्ट, कुचीपुडी, नश्यपुडी, ड्रॉइंग आनी काले मत्ती गोबरू पुरा शिकयतात. संवसाराचें पुरा येता, आमच्या बापाय सारल्यार येना. तो 4th स्टँडर्डांत फादर आनी गुमगार जाताना शिकता तो. हांवें सडावत घरा गेल्यार, घरा विजिटाक गेल्यार ते म्हणटात पुटा तें रायम्स सांग, तें सांग, हें सांग, तें डॅन्स कर. पुराय येता फादर. ताका क्लासीक घाला आमी. कराटेंत आतां 2 बेल्टां जालीं, त्या बेल्टान तुका दिता म्हणून गोत्तू ना मागीर. प्रेज द लॉर्ड. पुरो शिकयता आमी, पूण देवा थंय एक जावंक तांणी शिकयल्ल्या त्या शिकपांत फळ दी जाय जाल्यार मोगाचेनो जेजू थंय तांणी एक जावंक आसा. त्या खातीर तर जेजू म्हणटा म्हजे थंय रावुल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात. कित्याक आज आमचे सबार भुरगीं निराश जातात, कित्याक संवसाराचें सगळें शिकप तांकां आसा.
तांचें जिवीत कशें बांदून हाडीत जाय म्हणलें तांकां कळीत ना. कित्याक देवाची ससाय नातल्यार किर्लाना धाकटुलें सासांव देवाचें बेसांव ताकाय जाय. आमची भुरगीं वाडत जाय, आमची भुरगीं तालेंतवंत जायचे जाल्यार पयलें देवाचें बेसांव जाय. त्या देखून मोगाच्या आवय बापायन आज तुमी बागी, कित्याक तुमच्या भुरग्यांक ह्या पुणतळाक तुमी आपोवन हाडलां एक विशेष बेसांव. कन्नडांत ताका सांगतात विद्यारंभ आशीर्वादम. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಡೆಯುವ ಆಶೀರ್ವಾದ. विद्यारंभ आशीर्वाद म्हळ्यार आमचे भुरग्यांनी इस्कलाक येच्या पयलें देवाच्या पांयांतळा तांकां आमी समर्पण करन. तांचें हें सगळें वर्स देव आशिर्वादीत करून दी. तांणी शिकचें शिकप तांकां फळदायक जावं दी म्हणून मागोवंक आमी हांगा आयल्या आसता. देवाचें बेसांव आमच्या भुरग्यांचेर पडोवन दी. कित्याक की म्हळ्यार मोगाच्या भावन भयणीनो, वांजेलांत आमी वाचता पळया, देवान सोलोमोनाक विशेष रितीन आशिर्वादीत केलें. वैगी न्ही ताका बुद्धवंतकाय दिली, पूण अक्रेक कालें जालें. देवातावन बुद्धवंतकाय जोड घेतलो सोलोमान. बुद्धवंतकायेनंत मरो जाय आसलो, बुद्धवंतकायेन मरोवंक ना तो. कित्याक म्हळ्यार केदोळ मुसोर देवा थंय तो एक जालो, थंय मुसोर ताची बुद्धवंतकाय करेक्ट आसली. केदोळ मुसोर निजा देवाच्या आल्तारीक तो लागीं आसलो की ताची बुद्धवंतकाय देवान आशिर्वादीत करनंत गेलो. आपल्या बायलेच्या उतरांक पाळो दिवन निजा देवाच्या आल्तारीत तावन अन्य देवाच्या आल्तारीक ताची बलिदानां भेटोवंक केदाळ सोलोमोन राय गेलो की ताची बुद्धवंतकाय नापयस जाली. सगळें ताचें राजवटकी 2 फाळीं जावन मेकळें जाली म्हूण देवाचें उतार आमकां सांगता. बुद्धवंतकायेन बरयल्लो सोलोमन राय ताचें सगळें राज्य एक जावन सांबाळूंक ताच्यान जावंक ना. कित्याक देवातान तो मेकळो जालो, फळ दिवंक तो सोकोवंक ना. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता नव्या तेस्तामेंतांत पेद्रू जेन्ना जेजू तावन मेकळो जालो, जेजूक विकृत ताणें केलें. पूण केदाळा जेजू थंय परत्यान तो फाटीं आयलो. एका शर्मावांत 3000 जण जेजू अशी येवंक पावले. साऊल देवाचें राज नाश करूंक म्हूण भायर सरलोलो. केदाळा देवा थंय तो एक जाता. सगळ्या संवसाराच्या पंथान पंथ पर्यंत वचोवंक देव ताका आशिर्वादीत करता. तशेंच आमची जिणी आस देवा थंय एक जावंक जाय. पयल्यान पयलें आमची भुरगीं देवा थंय एक जावन फळां बरीत जावंक आतां आमी मागया. सर भुरगीं आतां मुखार येया, सक्कड भुरगीं मुखार येया. ह्या मागण्याक आयिल्लीं सक्कड भुरग्यांक इस्कलाक वेची. तुमी खंय डिग्री जावं दी, खंयचें जावं दी, सक्कड मुखार ये जाय म्हूण सांगून विनंती करता. लायनीर रावा, लायनीर रावा. लायनीत रावा. ताच्या सांगाता तुमची भुरगीं हांगा आसा जाल्यार आवय बापायनो तुमी मुखार येया, तुमच्या भुरग्यांक सांगाता रावा. ती कशें पयस रावल्यार येवणी तुमची पप्पा मम्मी तुमच्या सांगाता आतां येतात. तुमच्या भुरग्यांक सांगाता तुमी रावा. कित्याक सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा आवय बापायचें आशिर्वाद भुरग्यांचें घर बांदता. सक्रामेंतांत आसतल्या जेजूक पळया भुरग्यानो.
तुमचें हें शैक्षणीक वर्स तुमी आतां थोड्याच दिसांनी आरंभ करूंक वेता आसतना ह्या वर्सा कितें शिकोवंक आसा तुमकां कळीत ना. पाठ बूक तुमच्या हातांत आयल्या जावं पुरो टेक्स्ट बूक, बट नवें शिकोवंक आसतलें ह्या वर्सा. गेल्या त्या वर्सा शिकल्लें ह्या वर्सा शिकोवंक आसचें ना. आनी की नवें आनी एक मॅट तुमी मुखार वचोंक आसतलें. तातूंय आमकां थोडे सब्जेक्ट्स कश्ट जाता जावं पुरो. आतांच आमी तें मोती काडलां. तो सब्जेक्ट कश्ट, वो सब्जेक्ट कश्ट खंयचेय ना. केदाळ तुमच्या मोतीक तें कश्ट म्हूण तुमी भितर रिगयतात, मागीर तें सुलाभ जायना. तें कश्ट म्हूण आसचें सगळें जेजूच्या पांयांतळ आतां समर्पीत करा. असाध्य म्हणलें जेजूक समर्पीत करा. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांच्या तकलेचेर हात दवरा. तुमचो आशिर्वाद तांकां जाय. देवान तांकां अभिशेकान आज बरीच जाय, कृपेन तांकां बरीच जाय. तुमी मागा तांच्या तर्फे. देवान तुमकां काणीक जावन ह्या भुरग्यांक आज दिलां. ती भुरगीं आज देवाच्या हातांत काणीक जावंक जाय. तांकां देव आशिर्वादीत करीशें, तांणी यथेच फळ दिशें. देव तांकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून मागात. जावं पुरो तुमचीं भुरगीं हट करतात, सांगलें आयकानांत, सगळीं जेजूक समर्पीत करा. कित्याक जेजूक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. जावं पुरो थोड्या भुरग्यांक कितेंय एक उणेंपण आसा, जावं पुरो पिडा, जावं पुरो जाणवाय, जावं पुरो उडासाची सकत, जावं पुरो तें सगळी जेजू भरती करून दिवन दी म्हूण मागात. पवित्र आत्म्याची सकत ह्या भुरग्यांचेर ह्या घडये देवन येवन दी म्हूण आमी मागया. आत्म्याच्या सक्तेन जेजू ह्या भुरग्यांक बरोवन दी. पवित्र आत्म्याची साथ देणी प्रत्येक जावन जाणवायेचें देणें ह्या भुरग्यांक मेळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी ह्या भुरग्यांक सुमयाच्या गायिल्ल्या हाताक आमी समर्पीत करून त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें धाड, ह्या भुरग्यां मदें धाड म्हूण आतां आमी मागया. पवित्र आत्म्या ह्या भुरग्यां मदें देवोन ये. तांचें शैक्षणीक वर्स ह्या वर्सा ती आरंभ करता आसतना सुमया तांकां तुज्या कृपेन बर, आशिर्वादान बर, दैवीक सक्तेन बर, जाणवायेन बर. तांणी शिकचे हर एक दीस शिकचे लेसन्स तांणी मोतीन जिखून दवरूंक तांकां बळ दी, कृपा दी, धैर्य दी. बेन तांचे तावन पयस कर. पवित्रत्म्या हांचे देवोन तूं ये. या भुरग्यांचेर देवोन ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या हांचे देवोन तूं ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या हांचे देवो तूं ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या हांचे देवो तूं ये. हर एका भुरग्याचेर देवोन ये. पवित्रत्म्या तुझ्या सक्तेन ह्या भुरग्यांक बोळान पवित्रत्म्या तूं ये. आणि शिक्षण हर एक लेसन तू आशीर्वादित कर. तुझ्या पवित्र आणि शिक्षण हर एक संगती शिकून करून तांकां बळ दी. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या हांचे देवोन तूं ये. ह्या भुरग्यांक जावन राग हट पवित्रत्म्या पवित्र तुझ्या दैवीक कृपेन ह्या भुरग्यांक बर देवो
भलायकेन ह्या भुरग्यांक बर म्हणून तुजे लागीं मागता चोर टेन्शन ह्या भुरग्यांक पयस रावन दित तांचे शिकप बऱ्या रितीन शिकोवंक तांकां बळ धैर्य कृपा आशीर्वाद दी म्हूण मागता तुझ्या कृपे तुझ्या मोगान हांका बर पवित्रज्ञा देवो तुये हांचे पवित्रज्ञा देवो केतो हांचे हालेलुया 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 स्वर्गदूताला सस्याच्या देवाया सोर भुरग्यांक तुझ्या हातांत समर्पित करताना तांच्या बाई बापाय सगळी या भुरग्यांक आशीर्वादीत करताना तुझ्या कृपेच्या आशीर्वादान या भुरग्यांक बर म्हणून तुझे मागता सोडान मरण सर्विघ्न या भुरग्यांक पयस जावं दी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान या भुरग्यांक बर म्हणून तुझे लागीं मागता हालेलुया 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 स्वागत पवित्रज्ञा तुका आमचे मोठे तुझ्या सत्तेन हांका रावतो तांचे सोवे स्वागत पवित्रज्ञा तुका आमच्या काळसा नितळ करतो आमका बापाक भोगूंक सोंसता स्वागत पवित्रज्ञा तुका आमचे मोदे तुझे सत्तेन भुरग्यांक रावतो तांचे सोवे तूं जिवीत दिवचें उदक सुस्तावळची बुसुंडार आनी बुदना सगळें तुसला तूं जिवीत दिवचें उदक सुस्तावळची बुसुंडार आनी बुदना सगळें तुसला आमी उबी रावया आनी सोम्या अर्गां दिया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया आले हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरया दोळे आमचे दंभिया या पूण तळाक आमी येताना जे कितें मागणें आमी मागोवंक आयल्या जें साव आमी सुमयाच्या पांयांतळे समर्पूंक आयल्या तें साव आतां ह्या घडये सोमयाक आमी समर्पीत करया आमच्या कुटुंबा पासत मागया आमच्या भलायके पासत मागया
आमच्या कुटुंबांनी हाती घेतिल्लें हर एक काम आमी पंथाक पायशें आमकां सकत बोळ सोमयान दिशें मागया. कुटुंबांत शांती समाधान पसत मागया. आमच्या भुरग्यां पसत मागया. जें कितें उणेंपण आमच्या कुटुंबांत आमी पळयता तें सोमयान भरती कर दिशें. वायट सवयो आमच्या कुटुंबांतावन पयस जायशें. गाळी शिराप आमच्या कुटुंबांतावन पयस वचशें. देवान आमचें कुटुंब अभिशेक करेशें मागया. वर्गवांत वावर करचे आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या बसत मागया. देवान तांकां अभिशेक करेशें. तांचें काम बऱ्या रितीन करूंक तांकां बळ मेळशें. भलायकेन तांकां बरेशें जेजू तांकां सांबाळून दी म्हूण मागया. पिडेंत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या भलायके पसत मागया. निराशपणांत आशिल्ल्यान जिणयेंत बरवसो सांडिल्ल्यान देवाचो आशिर्वाद मेळशें मागया. डिप्रेशनाक गेल्ल्या पसत मागया. सोमी तांकां फाटीं हाडून दी. तांचें नॉर्मल जिवीत जियोंक तांकां बळ दिवंक दी म्हूण मागया. भुरग्यांच्या देण्या पसत सबार जाण मागते आसात तांकांय सोमयाच्या हातयांत आमी समर्पीत करया. ह्या साक्रामेंताचो आशिर्वाद आमकां कृपेन बळवंतान बरोवन दी म्हूण मागून दोनी हात आमी वयर उबारया. हे उबारलेले हात आमचे मागण्याचो संकेत जावंक दी. सकड आमचे मागणे सोमयाच्या हाती आमी समर्पीत करून स्तुती करया. हालेलुया 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 सर्वदुद्रा सच्चा देवा या भुरग्यांनी हाडिल्ले हर एक मागणे या घडये तुज्या पांयां तळावर समर्पित करता. तुका सकत आसा सोमया. तूं आमकां आशिर्वादीत करताय. आमचे कश्ट दुख आमकां तूं पयस कर. तुज्या आशिर्वादान आमकां भरताय म्हणलं बरोवसो आमचें थंय आसा. सोमया आमची सकड मागणी तुज्या पांयां तळावर आमी समर्पीत करना. तुझे दैवीक सत्य पसत दैवीक आशीर्वाद पसत आता मागता आसतना सोमया आमकां अभिषेकान भर आशीर्वादान भर म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. आमेन आमेन सक्रामेंतांचे आशीर्वाद घेवंक सकड आमी दिबीयेर पडया आनी गावया हे देवाडा सक्रामेंता. देवाडा सक्रामेंता संस्थानामान करूया. पूर्वीला त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदया. सर्वोच्च अस्कुत्विस्या बाबाताची मोक्तिव्या. जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या हसिता. तुका दोघांच्या स्विरिता सामा स्वामी नावता. आमेन. प्रार्थुया. देवा सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलं. तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन.
मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आतां आमी मिसाचें बलिदान आराम करतलो. मिसाच्या बलिदाना उपरांत वेल्लंकनी सायबिणीचें नोवेन आसा. नोवेना उपरांत ते लावणी आसा. ते लावणे उपरांत आमी सर्वांनी स्टेला मारीस मंडपाक वचें. थंयसर आमकां जेवणाची वेवस्था आसा. देखून आतां आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मिसांची तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. मेटिल्डा बार्बोजा हिरगन, लेस्ली रेंजर आनी कुटुंब मुणकूर, रोशन लविना लोबो बैंदूर, तेरेजा पिंटो आनी कुटुंब नीरमार्गा, ग्रेटा कार्डोजा मणिपाल, इयान जोशुआ पिंटो वामंजूर, लिली डिसोजा फजीर, डायना ब्रिटो मणिपाल, विल्फ्रेड आनी एनेट अंद्रादे बारकूर, आलिस आनी बेनेडिक्टा सेरावो हिरेबेल, मौरिस डिसोजा आनी कुटुंब वर्काडी, प्रकाश अनेट पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर, डॉमिनिक तेरेजा आरान्ना आनी कुटुंब शिरवां, कायदेन पिंटो शिरवां, फॉर्च्युनेट बेनेडिक्टा सेरावो हिरेबैलू, एम्ब्रोज आनी ग्रेसी क्रास्ता नायनाड, रियान कुतिनो उडपी, जॉस्विन मस्करेन्या संताकट्टे, आल्बर्ट डिसिल्वा सालिकेरी, रोनाल्ड मेंडोन्सा बेळवाय, जस्टिन आनी डियाना संताकट्टे, शारोन अल्मेडा पेत्री, रियान रॉड्रिगस बेलमन हाचो आज बर्थडे, मर्सी डेसा कोप्पा, जसिंता डिसिल्वा आनी कुटुंब ब्रह्मावर, प्रशांत मारिना फर्नांडीस तोट्टाम, रिशाल रिविना लोबो ब्रह्मावर, विवेक अनिता पिंटो भुरग्यांचें देणे फावो जावंक. तशेंच फ्रांसीस ॲग्नेल रॉड्रिगस होन्नावर कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासत, जसिंता रेबेलो आनी कुटुंब वालेन्सिया बरी भलायकी मेळोवंक, रोहन आनी क्रिस्टाल उडपी, हिल्डा फुर्तादो हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता, लविना फुर्तादो कालमाडी, फावस्तीन मास्करेनेस हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता, कार्मिन मास्करेनेस, पावलीन डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता, शांती डिसोजा बॉम्बे. एक कुटांचा बापा आम्ही जमल्या, एकाच ताळ्यात तुका गितां गाता, एकाच काळजात सोबत करता, एकवटांची पत्रिका. पोविस्तानात आमकां नवोची दिवन, तुजी भुरगीं कोण आमकां पोवीत केल्या, पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताची करते, सत्तेची भी आमकां सोडून दिला. एक तांचा बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यात तुका गितां गाता, एकाच काळजात सोबत करता, एकवटांची पत्रिका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांचें जावन आसा सर्गींचें रास. देव ल्हान भुरग्यांतय आमकां दिसता आनी देव ल्हान भुरग्यांचो मोग करता. म्हणटा आसतना आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक देवातय हाडूंक तुमी प्रयत्न करीत. आयचें वाचप तुमी वाचता आसतना साबार आवय बापय भुरग्यांक जेजू शर्शीन हाडूंक ती प्रयत्न करताली, पूण शिसांनी तांकां पाटी धाडलें. आज
चोर भुरग्यांक जेजू ताचे थंय एकवटोवंक आपयता, पूण आज शिसांच्या जाग्यार संवसार आसा. नाना रितीचे टॅलेंट शोस आसात. मिसाच्या बलिदानाच्या की भरतनाट्य आमच्या भुरग्यांक एट्रॅक्ट करता, करूनजो म्हूण न्ही. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक भरतनाट्य क्लासीक घालनोजो म्हूण न्ही. प्रिफरन्स खंयचें आसा. वय आमची भुरगीं बरीं जायत जाय, आमची भुरगीं तालेंतवंत जायत जाय. खाली तांतू मात्र वाडल्यार पुरो गी आमच्या भुरग्यांनी. आज सबार आवय बापाय दोतोनीच्या क्लासीक भुरग्यांक धाडा म्हणटा आसतना शीण उसारतात. दोतोनीच्या क्लासींत म्हज्या भुरग्याक मार्क मेळटात गी. अर्द घंटो ट्युशन क्लासीक गेल्यार म्हजें भुरगें बरें करून शिकता. बूद कोणें दिवची? ट्युशन क्लासीच्या टिचरीन दिवंक जायना, देवान देसाय. त्या भुरग्याक भलायकी कोणें दिवची? देवानंत देसाय. ताची बूद विकसीत कोणें करची? देवानंद करीत जाय. तुमच्यान तकले सकल पांय वयर केल्यार त्या भुरग्याक बूद दिवंक जायना. त्या खातीर पयल्यान पयलें तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगांत घालूंक प्रयत्न करा. देवाचे उतराच्या उजवाडान तांकां शिकया. पोरयेक बापोय आयलो आनी म्हणालो, फादर, इंजिनियरींग शिकच्या म्हज्या पुतान म्हाका वाणांनी मारलें. हांवें म्हळें, कित्या खातीर मारलें? तुवें कांय ताका दिवं ना इंगी? ना फादर, ताका आल्ल्या बेस्ट कॉलेजींत 3 लाख फीस बांदून इंजिनियरींग सीट दिल्या. वचोंक आनी येवंक कोलें तें केटी बाईक काडून दिलां. मागीर तांतूं तें हें चप्पल घालून म्हाका गेर घालूंक जायना, म्हाका शू जाय जे म्हणालो. 5,000चे शू काणगोण दिले. ओके, त्यात शूवान तास मारलें फादर म्हाका. हांवें म्हळें, तुवें कितें खंयच्या मापान दिलां गी? त्यात मापान तुका पाटी मेळटलें. ताका देवाचो मोग शिकयला गी. तुज्या सांगाता ताका मिसाच्या बलिदानाक आपोवन येल्लें गी. ना ताका शिकोवंक आसा म्हूण घरांत सोडलें हांवें. एक वांजेल म्हणी ताका काडून दिल्लो गी. तें तांकां सोडलें न्ही फादर. आतांच्या भुरग्यांक फोर्स करूंक जाता गी. हो, तुवें दिल्या शिवाय, तुजो बोवार्थ तुज्या भुरग्याक दिल्या शिवाय ऑटोमॅटीक देवोन येना. संवसाराची शिकोवण सबार रितीनी आमी दिवयेत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पूण देवाचो मोग भावार्थ आमच्या भुरग्यांच्या मोतींत आमी घाल्ल्या शिवाय आमची भुरगीं समाजीक बरें एक हातेर जायनात. त्या देखून जेजू सर्शीन त्या भुरग्यांक हाडूंक तुमी प्रयत्न करा. पयलें जेजूच्या हातांत आमी पडया, मागीर आपापिंत आमची भुरगीं तालेंतेवंत जातलीं, आशिर्वादान भरतलीं. जेजूचें उतर, तें उतर आमी आज मोतींत दवरया. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा. तांचें जावन आसा सर्गेंचें रास. सबारपटी आमच्या भुरग्यांक आमी हेर तालेंतांनी वाडोवंक जेजू तावन मेकळें केलां जाल्यार ताची बोगसाणी आमी मागया आनी पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव संताव मनान चिंतून तोंडान सारून वायट तो बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. या पसोस भगवंत सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या परस्परादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर्वपदवेदार देव आमचे काकुळत करू आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळत, सोमिया काकुळत, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थया. सर्वपदवेदारा देवा आमच्या बापा, तुझी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी कुशी आमी जाणा जावंक पावू. हे परी उतरांनी आनी करण्यान तुका मानता तसलें करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें कोणें अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी जाय. कोणी कुशाल बरीत आसात ताणीं किर्तनां गाय जाय. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसात पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाड. ते येवन ताचे वयर मागोवंक आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूंक. भावार्थान केल्ली ही मागणी पिडेस्तांक बरो करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदरल्ले खंयचेय पथकां ती जावं ती तांकां बक्षितली. देखून तुमची पथकां एकामेकाक उचारून सांगा आनी एकामेका पासत मागा. तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्ली मागणी भोव चड सक्तेवंत आनी फळादीक. एलिया आमचे बरीच एक मनीस गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजान तावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक थेंबो लेगून पडलो ना. परत्यान तांणी मागलें आनी तवळ मळबार पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताच्या वाटेतावन पयस सरत जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतले जाणा जावं जो कोण पातकी मनशाक चूक वाटेन तावन पाटी हाडटा तो एक आत्मो मोरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पथकाचे बुकसाणें जोडटा. देवाचें उतार हें. देवाची वडकार. दुभाबुरी प्रार्थन मोची तुझे समोर सोडून दी सोमिया. दुभाबुरी प्रार्थन मोची तुझे समोर सोडून दी सोमिया. तुका उलो मारता सर्वेस्परा तुर्तान म्हज्या कुमके. हांव पळय तुका आपयता मुसो ताळो आई. दुपांबरी प्रार्थन म्हजे तुजे समोर सोडून थी. संजेच्या बलिदाना बरी सा मुझे उबारलेले हा. दुपांबरी प्रार्थन म्हजे तुझे समोर सोडून दी सोमिया. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडांत एक
कोली दवर म्हज्या तोंडाच्या दाराक आडांबो घाल तुका सर्वेस्परा म्हज्या धन्या म्हजे दोळे उबारता तुजो आसरो हांव घेता म्हजो जीव तुरा दो बाबरी प्रार्थन मोचे तुझे समोर सोडून दी सोमिया दो बाबरी तुझे समोर सोडून दी सोमिया. सगळं आमी उबी रावया आनी उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. हरसिल्लो साव बाप सर्गाणी संसारा सोदनी ताणे सर्गींच्या राजाचे घोटू लाणाक उघडल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताजे सरशीन हाडलीं पूण हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टायलीं. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी सिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक देवाचें राज तशें तसय. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या बरी मांडून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पुटलून धरलें आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचे उतारे वाकणी तुका क्रिस्ता. 593 93. आयल्या आमी तुझ्या वेदी लागी बापा पेटो चाकानी पातकी आमी कोण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार करी कानी. गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सरपुत्रा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वत मानून घे. सर्वेस्परा तुका पावो तो मान दिवच्याक ह्या पवित्र रितीन आमी वांटो घेता.
तुझ्या नावाचे महिमेक जेसूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या हाचे वरवीं सासनाचे सुख आमकां लाभय आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया ती सर्वेस्परांतय उबरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदोदरांनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फाफो वो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे दिन वाचण्याचे तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुज्या कृपेन वाडत वेता देखून सर्गांनी संवसारांनी देवदूतांचो दळवा तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Povit, 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 dălbaranțo serveis potun. Sărganii sonsa, vola tucea, văi pava. O săgi tu cace, सखी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता सखी तुकाचे सखी तुकाचे बापा कोरोस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घट परगटुया सोम्याची सू तुझे मरण आम्ही समरंता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही पगता तुझ्या येण्या सोम्या जिसू आम्ही
break down. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिबेताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन मागता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाचे माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे, भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu संगता, Tias Jesu थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेतार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळीत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटय. कित्यार सारकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घालन तुज्या खुशी प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या इसोय आसूं. भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूट. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूट. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांतीची. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुपाकी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पावना, पूण तुज्या ज्या उतरांत उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊಗಚನೋ ಹಂಗಸಾರಾಮಿ ಪವಿತ್ರ ಕುಂಗಾರು ಜಿಬೆರಸ್ ಕಾಣ್ಗೋಸೋ ದೇವ್ ಬರೆಂಕೊಡು. ಪಾನ್ಸಂಕು 174 174. Kelo maka tumi kandile hau tharelo maka pijim dile mojalana bawa tumi kite kele tes makas tumi kele mojalana boini tumi kite kele tes makas tumi kele eka meka so tumi okara ani moche sobe ekodan rava संसारार मुझे काम tumi mukarun wara moche kare patlau dasaya kelo maka tumi kandile hau tanelo tekna piem dile mojalana bawa tumi kite kele tes makas tumi kele mojalana moini tumi kite kele tes makas tumi kele Pritu me cherus tumche mito me tumche sari sali tumche sauche ne bore mon dakon utra karnyani wanton moso santo sagrani hamu kelo maka tumi kaundile hau tarelo tetna piem dile mojalana bawa tumi kites kele tes makas tumi kele mojalana boini tumi kite kele tes makas tumi kele तुमचे पासून अर्पितां जीव मोसो दाखोवन ओक तुमकां सर्गी बापाचो संसारार हाचे प्रास उरतो मोग नादुसो पेल्या पासून चिवची कोण आपलो हांव केलो म्हाका तुमी कांदिले tanelo tetna piem dile mojalana bawa tumi kite kele tes makas tumi kele mojalana moini tumi kite kele tes makas tumi kele eka meka su tumi okara ani muche sobe ekodan rava संसारार मुझे काम tumi mukarun wara moche kare patlau dasaya kelo maka tumi kaundile tanelo tetna piem dile mojalana bawa tumi kite kele tes makas tumi kele mojalana moini tumi kite kele tes makas tumi
विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गींचें सुख तूं आमकां बसयताय ही तुजी बसवणी बेगीन शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोपे आसूं तुमचे सोय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखन एक गरीबोर बसया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देव बरें करूं म्हणची दोन उतरां. पयल्यान पयलें हांव तुमकां सोमेस्तांक रेतेरेक आयला, तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें सक्कडी राटवळी, तुमचें काम कुशीक दवरून ही 4 वरां आयच्या दिसा जेजू सांगाता करसूंक तुमी आयल्यात. तुमच्या भुरग्यांकय तुमी आपोवन हाडलां. तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमची विनवणी घेवन, तुमची मागणी घेवन व्हडा बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांवें तुमकां सुरवेर सांगलें, बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना. वच तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागयलें, सक्कड दिलें. तुमी व्हडा बावडतान हांगासर ह्या पूण शेताक आयल्यात आसता तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या विनवणेचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेकाचेर तो आशिर्वाद घालतलो. आनी ह्या पूण शेतान तुमी मागयल्लें मेळ्ळें म्हणल्या संतोशान तुमी पाटी वेताल्यात. तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आपोवन हाडलां तुमच्या ल्हान बाळकांक. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, पाद्राबांनी आमकां बरें करून विवारून सांगलें, ल्हान भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोडा. तांचें जावन आसा सर्गींचें राज. आमचो आवय बापायचो कायदो जावन आसा आमच्या भुरग्यांक जेजू लागीं आपोवन हाडचें. हें प्रायोरिटी. उरलें पुरा सेकंडरी. तुमी आपोवन हाडलां. आनी आमची आस्त जावन आसा आमचीं भुरगीं. आमी वावर करचो, आमी गोळचें आमच्या भुरग्यां खातीर. आनी जर तर आमचीं भुरगीं प्रायेंत वाडटा आसतना शेगुणांनी वाडटी जाल्यार, देवाक आनी मनशाक मानवल्लीं जाती जाल्यार, आनी आपल्या वडिलांक काल जावन चलती जाल्यार तो आमचो संतोश. हाच्या की व्हडतो संतोश आमकां दुसरो ना. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमी हांगासर आयल्यात. तुमचें शैक्षणीक वर्स सुरू करच्या आदीं देवाची कृपा मागूंक आज पाद्रबान आमी तुमच्या खातीर मागलां. जेजू ह्या सगळ्या वर्सां तुमच्या सांगाता रावून दी. तुमी प्रायेंत वाडटा आसतना शेगुणांनी वाडच्या बरें जावन दी. देवाक आनी मनशाक मानवल्लीं तुमी जायात. आपल्या वडिलांक काल जावन चलात. वतू आमचो संतोश. तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या खातीर आमी मागता. आमी देव बरें करूं आमच्या पाद्राबाक. पयसतावन ते आयल्यात, शिवमोगातावन आयल्यात. सकाळीं उठोन हांगासर ते आयल्यात. बरी करून ही रेतीर ताणें सोलोवन व्हेल्या. 7 भांगराळी उतरां आमकां ताणें विवारून सांगल्यांत सर्गाक वेची 7 मेटां. तितले मातनी आराधना वेळाचेर आमच्या भुरग्यां खातीर ताणें विशेश तरान मागलां. पाद्राबानो, तुमकां सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आसात आमचे जॉन. हर एका सोनवारा येतात. वजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही रेतीर टॅलिकास्ट करता डिवायन वर्ड. देव बरें करूं. आनी हांगासर आमचो एक कुकींग ग्रूप आसा. व्हडा मोगान रेतीरेक आयिल्ल्यांक जेवण रांदतात. तांकांय हांव तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. आतां ह्या रेतीरेक कुमो केल्ल्यांची नांवां हांव आपयतां. दयकन तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्राबातावन तुमची मानाची वात घेवची. वियोन पिंटो सांताकट्टे, वियोला पिंटो सांताकट्टे, ग्रेटा कार्डोजा मणिपाल, आल्बर्ट डिसिल्वा, लिली डिसोजा मोगर्नाड, मेटिल्डा डिसोजा परकळा. हिणें नार्ल दिल्यात आयच्या रेतीरेक जेवणाक. आल्बिन जोसेफ डिसोजा कलमाडी. तशेंच हेनरी मार्सेलिन फर्नांडीस.
मोगाचो न्हू तुमकां देव बरें करूं मरिया मायेचें आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां. एक घडी बरनी बी घालया वेल्लंकानी सायबिणीचें नोवेन आमी करया. लंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. लंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. लंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये बोव नितळी अंकारी बोव बगेवोन त्रिंदादीन जेजूची बोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुता तूं गर्भी सुबावच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्सां आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तस्सो आनंद परतान तुका दिवंक वा तूं आनीकय चड वाडोवंक हांव बोव चड येत्रेकतां. ये दुखेस्तांचे बोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटेचेर पातयोन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरोवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परततां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सावां ह्या परी आसात. बरें शिकप शिकोवंक आनी एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक पाटीची गांठीची पांयांची दुख बरी जावंक CA एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जावंक इस्रायलाक खंयची विजा मेळोवंक आनी थंयसर बरें काम मेळोवंक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आनी बरें घर फावो जावंक BSc नर्सींग परिक्षेंत पास जावंक कुडीची आनी मोतीचें टेन्शन बेबिरांत पयस वचोवंक एकामेका थंय आशिल्लें मिसअंडरस्टँडींग पयस वचोवंक माया मोगान जियोंक बरी भलायकी मेळोवंक पयशाचे त्रास उणें जावंक बाळंतेर बऱ्या भशेन जावंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक सुडाल उलोवणें उलोवंक रीण फारीक जावंक जाग्याचे समस्या परिहार जावंक ताप शेळ मायग्रेन पिडेतावन सुडका मेळोवंक राग मुसोर हांकार सोडोवंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक आमाल पियोवणेतावन सुडका मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्या भशेन जावंक शांती आनी समाधान मेळोवंक सर तरांच्या फंगल इन्फेक्शनांतावन बरें जावंक किडनी ट्रान्सप्लांट आसल्या वरवीं किडनी डोनर मेळोवंक हाडांचें गाडयेचें लोन बेगीन फारीक जावंक चिंतिल्लें काम बऱ्या भशेन जावंक रीण दिल्लें आनी भांगार बेगीन पाटी मेळोवंक माट मंत्रांतावन सुटका मेळोवंक मानसीक पिडेतावन बरेंपण लाबोवंक रीण फारीक करूंक तांकां गर्भ कोशांत आशिल्लें सिस्ट गूण जावंक कॅन्सर गॅस्ट्रीक आस्थमा एलर्जी बरी जावंक दोळ्यांची आनी कानाची नाकाची पिडा गूण जावंक हायपर टेन्शन गूण जावंक घराचें रजिस्ट्रेशन बेगीन जावंक बांयत उदक मेळोवंक शेजाऱ्यांनी हगे राग मोसोर सांडून मोगान जियोंक शिरांची पिडा गूण जावंक जाग्याच्या गडीचे समस्या परिहार जावंक पांयांचें बोळ मेळोवंक कामाचें सर्वीस मेळोवंक बायोस्पीक रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मोबायलांतावन सुटका मेळोवंक डिस्ट्रिक्ट जज एग्जाम बरोवन पास जावंक आनी जज जावंचें भाग फावो जावंक आमाल पियोवणांतावन सुटका मेळोवंक आनी मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितात. ह्या ते सावांक आमचीं ते सावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजान पेटयल्या सैंबावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां.
नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोन तुझ्या सर्गींच्या आनंदाच्या पुरवान सबार परजळीक मोतयान ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. ये दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बदल्ल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जावन दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोडून दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोक तुजे सरशीन पावोवंक दी. सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सवे आसूं प्रार्थुया. ये देवा कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्यांक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळ्या लागीं आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय आनी राज करताय सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाचें नांव. आतां ते लावणी आसा ते लावणी उपरांत तुमी स्टेला मारीस मंडपाक वचचें आनी जेवणूच घरा वचचें. देव बरें करूं. येवच्या सोनवारा रेतीर चलोन व्हरूंक मानादीक बाप बॉनिफास पिंटो. देव बरें करूं. ಪಾನ್ಸಂಕು 474 474. चिनेच्या सतीसानी सोम्याच्या त्या पेटानी संकोतलो हांव दयानानी. चिनेच्या सतीसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संकोतलो हांव दयानानी. एक सुरो हांव एक सोमिया सामुचित ताचे संगी आसताना
ukon makabogana Suro haunay sumia samuchete Tachi sandi astana ukon makabogana Chine chasati sani sumya chatya metani Samkotolo gayanani Chine chasati sani sumya chatya metani Samkotolo gayanani Sumyasu usuha mujira satisra Tajahatan astana kasti birang makana Sumyasu Usuha mujira satisra Tajahatan astana kasti birang makana Jine chasuti sani sumya chatya metani Samkotolo gayanani Jine chasuti sani sumya chatya metani Samkotolo gayanani Sumyasu spirit muci tilikari Argastuti kavun kandit maka tangchena Sumyasu spirit tane tilikari Argastuti kavun kandit maka tangchena Jine chasu Tisani Somya Chatya Metani Samkotolo gayanani Jine chasuti sani sumya chatya metani Samkotolo gayanani Sumia stuti sa orte zaundi tachena Zaundi aiba animan sada gason stuti gan Sumia Stutisa Murti Zaudi Tachina Zaudi Maima Animan Sadanga Sustutigan Jine chasuti sani sumya chatya metani Samkotolo gayanani Jine chasuti sani sumya chatya metani Samkotolo gayanani Urvikai grace kai maka sabki jagsai Sumi oche orte dai taka kanche sari sai Murvikai Krisai Makasar Kityang Sai Somi Moche Orte Dai Saka Kanche Sari Sai Jine chasuti sani sumya chatya metani Samkotolo gayanani Jine chasuti sani sumya chatya metani Samkotolo gayanani Iksuro haune sumia samuchete Tache sangi astana ukon makabogana Iksuro Haunai Somi Asa
दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटानी समकतलो हांव गायनानी चिमेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकतलो हांव गायनानी soy encore mori आशीर्वाद निवाका जेसूच्या पवित्रसा आम्हा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकीचे माये आम्हा बसत येणारेक धैर्य सुकरा आम्हा बसत येणारेक तुम्ही सोमेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत येणारेकरा भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. नावे